बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गीच्या बापा, या वेळा खातीर तुका आर्ग आनी महिमा दिता. पवित्र आत्म्या तुका आर्ग आनी महिमा. जेजू क्रिस्ता, तू आमचो सरवंडार, आमचो राजा, आमचो देव, आमच्या खातीर तू खुर्सार गेलाय. तुका आर्ग आनी महिमा दिता. पवित्र आत्म्या, हो तुजो टायम जावन आसा. तू आमच्या तोंडांतल्यान उलयतलोय आणि जर एक उतर जे आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरतले, पवित्र आत्म्या, ते तुजें उतर. कित्याक हें पवित्र पुस्तक तुवें बरयलाय. पवित्र आत्म्या, मनशाचो आदार घेवन आनी आयज आमच्या तोंडांतल्यान तूं उलयतलो. आमची उतरां न्हू, पूण तुजी उतरां जावन येती. पवित्र आत्म्या, हे आमी मागणी करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. भाव भयणांनो, आमची बस अजून पावंक ना, पूण तितक्या म्हणसर मातसो दोन देवाची उतरां तुमकां सांगता. आमी जायत्यो भाव भयणांनो हांगर आमी मिलाग्री पळयता. एक भयण हांगर येयल्ली आपणाच्या नेव्युआक घेवन आनी जर्मनीक तो गेल्लो आनी हांगर येयल्लो. जर्मनीक वयच्या पयलीं स्पेशल चायल्ड आनी स्पेशल चायल्ड हे कॅटेगरीन तो जर्मनीक तो वचोन रिप्रेझेंट केले ताणें आमचे इंडिये, आमच्या देशाक. आनी थंयसर भाव भयणांनो तो गोल्ड मेडल जिखलो. कित्याक लागून सांगता भाव भयणांनो, ह्या जाग्यार येवपाक जाय. कित्याक तूं येतना देवाचें उतर म्हणटा की ले युअर हँड ऑन द सिक. देवाचें उतर म्हणटा कोण दुयेंसान आहा तेजेर हात दवर. कोणाक मेळ्या आत्म्यान गोड धरला तेका तूं उलय आनी तेज्या आंगांतले भायर काड. देवाचो फावोर तेजेर उलय. येयल्या उपरांत भाव भयणां, घरा कडेन रावन आमी देवाचें उतर दिवंक शकता अशें न्हू की देवाचें उतर दिवंक शकना, अशें ना. पूण तूं तर हांगर येयलोय आनी तुवें देवाची महिमा हांगर येयल्या उपरांत तूं पळयताय देवाची महिमा. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा ज्या जाग्याचेर दोगा तेगा म्हाज्या नांवान एकठांय जाल्या थंय हांव आसा. मॅथ्यू 18:20. देवाची प्रॉमिस ती. आनी तेका लागून भाव भयणांनो, हो लोक येयला तेका इंग्लिशीन म्हणटा फॅनेटिक्स आनी कोंकणीन म्हणटा भुकेलो. इतको पावस पडटा भायर आनी तुमी हो पावसाक, ह्या पावसाचेर झूज मारून हांगर येयल्या. ह्या पावसाचेर झूज मारून तुमी हांगर येयला म्हणजे कितें? तुमी दाखयता देवाच्या उतराक आमचो कितको मोग आहा पळय. आनी सगळ्यान व्हरतो जागो म्हणटा तो भाव भयणांनो देवाच्या उतराक. गेल्या विकान हांवें सांगलेले प्रोव्हर्ब्स 1:7 म्हणटा द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग टू द नॉलेज ऑफ गॉड. देवाची भिरांत जावन आसा पयले पावल तुजें देवाची जाणवाय तुज्या भितर येवपाक. आनी जाणवाय कशी येतली भाव भयणांनो जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकत रावता पळय. भावार्थ कसो येता? रोमन्स 10:17 म्हणटा भावार्थ येता देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन. दोनदा कित्याक म्हणटा भाव भयणांनो? दोनदा कित्याक म्हणटा आयकोन आनी आयकोन? एकदां आयकल्यार भावार्थ येवचो ना. एकदां तूं तुज्या नॅचरल कानान आयकता, दुसरे टायम तूं तुज्या ओत्मीक कानान आयकता आनी हें उतर देवाचें तुज्या काळजान भितर वयता. मॅथ्यू 4:4 म्हणटा मनीस फकत पांव उदेशी उण्या उदेशी जियेना पूण देवाच्या एका एका उतरा उदेशी जियेता. इतके इम्पॉर्टंट भाव भयणांनो देवाचें उतर. आनी सगळ्यान पयलो तर आमी जागो देवाच्या उतराक दिलो. नाजाल्यार भाव भयणांनो आयज तुमी हांगर येयल्यान तुमी तुमचो मोग दाखयला देवाक.
आणि तुमचो मोग तुम्ही देवाक दाखवला तो त्याच्याहून डबल मोग तुम्ही देवाचो हांगल्यान वयता म्हणसर अनुभव गॅरंटी दिता. जेन्ना तू देवाक उदार जाता तेन्ना देव भरपूर तुजेर उदार जाता भाव भयणां. When you humble before God, God has a plan to shower mighty blessings upon you. Praise God. Thank you, Jesus. That is His promise. He wants your heart. तुझ्या काळीच जाय ताका. ताका लागून भाव भयणांनो ही आमच्या भितर भूक वाडत रावंक जाय देवाच्या उतराची. सगळ्यान व्हडलो आनी व्हरतो जागो आमी देवाच्या उतराक दिवपाक जाय. हेज्या पयलो दिवंक नासलो भाव भयणांनो नो प्रॉब्लेम. खंय तरी आमकां स्टार्ट करपाक जाय. स्टार्ट पॉयंट खंय तरी आसपाक जाय. 100 मिटर्स रेस आसता. 100 मिटर्स रेस आहा पळय थंयचो स्टार्ट पॉयंट आसता. फिनिश कितको करताय तें इम्पॉर्टंट ना भाव भयणांनो. स्टार्ट करताय तें इम्पॉर्टंट. क्रिस्तांव मनीस म्हणजे कितें भाव भयणांनो. क्रिस्तांव म्हणजे आय हॅव लेफ्ट, आय हॅव नॉट येट अरायव्ड. हांवें सोडला म्हाजो जागो. हांव येयला जेजू क्रिस्तान. हांव अजून थंय पावोंक ना ज्या जाग्याचेर जेजू म्हाका पावोंक सोदता. बट आय हॅव लेफ्ट. हांव जेजू क्रिस्तान भावार दवरला आनी हांव जेजू क्रिस्तान हांव उबो रावता. जेजू क्रिस्त तुज्या कडल्यान ताका पयशे नाका भाव भयणां. तुजी गिरेस्तकाय ताका नाका. तेचे इतको गिरेस आनी कोण ना. देवाचें उतर म्हणटा की स्वर्गार सगळे भांगारान नेटयलेले आसा. आमी कितें दिवंक शकता देवाक. देव तुका एका मिनटान गिरेस करूंक शकता. एका मिनटान तुका गरीब करूंक शकता. कित्याक तुका जें दिल्लें तें तर तुवें दुसऱ्याक दिवंक ना. देव म्हणटलो आनी हेका हांव कित्याक दिवं. कित्याक हेची मूठ अजुनूय भरलेली आहा. जो मेरेन हो मूठ सोडिना पूण तेजे मुठीन कांय घालूंक शकना. गिव एंड इट शॅल बी गिवन. फॉर्म्युला हो दी आनी तुका दितलो. कितेंय सांग तें. मोग दी मोग मेवतलो. बी घालताय तें फळ येतलें. देवाचें उतर म्हणटा जस आमी कोणी बी घालता तसलें फळ येतलें. आतां आंगूर घातला पळय सगळें ग्रीन जालें. आंगूर जालें चालू आनी आमी पळयतले आंगूर सगळो ग्रोथ हो जाता पळय तो. ताका लागून भाव भयणांनो देवाच्या उतराक सगळ्यांक व्हरतो जागो दिवपाची गरज आसा. आनी तुमी तर इतको पावसान बसून तर आंगूर येयला नाल्यार तुमी देवाक मोग दाखयला. आनी वयच्या पयलीं भाव भयणांनो देव ते आपणाचो मोग तुमकां दाखयतलो. गॉड डज नॉट स्टे इन क्रेडिट. He is a best giver. If he can give his only son, he can give you the kingdom of heaven. देवाचे उतर म्हणटा लूक 12:32 म्हणटा इट इज माय गुड प्लेजर यू लिटल चिल्ड्रन इट इज माय गुड प्लेजर टू गिव यू द किंगडम ऑफ गॉड. माझी खोशी जावन आसा तुका राज दिवपाक. राजा म्हाज्या भितर जियेता. राज म्हाका कित्याक मेळचें. हो जेजू क्रिस्त भायर जियेना भाव भयणांनो. जेजू क्रिस्त तुज्या भितर जियेता. ताका लागून देवाचें उतर म्हणटा द किंगडम ऑफ गॉड इज विदीन यू. देवाचें उतर सांगता द किंगडम ऑफ गॉड इज विदीन यू. आमी खंय सोदूंक भोंवतात भाव भयणांनो. आमी देवाक सोदूंक भायर भोंवतात. देव तुज्या भितर आसा हें उगडास कर. आमी शिकल्या गेल्या विकान आमी शिकल्या आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. होलीज ऑफ होली. आदल्या करारान कितें आसलें. होलीज ऑफ होलीज फकत तुका देवाचो म्हणयारय वचोंक शकतालो. इनर कोर्ट तेंचे कोण आहा पळय ते ह्या म्हणयाराक आदार करता पळय ताका वचोंक मेळटालें. आनी आउटर कोर्टार बॉटलूय देवान बरी दिल्या म्हाका. होलीज ऑफ होली. होलीज ऑफ होली इनर कोर्ट
आनी वो आउटर कोर्ट. हांगर पवित्र आत्मा रावता. ह्या जाग्याचेर पवित्र आत्मा रावता. ह्या जाग्याचेर आमचें मन आनी ह्या जाग्याचेर आमची कूड. हांगर आसा भाव भयणानो, तुजो देव तुज्या भितर आसा. पूण ह्या देवाक हांव उलो मारता पळय तेन्ना भितरल्यान मिलाद भायर येता. भायल्यान भितर न्ही. कसली बी घालतले भाव भयणानो, जेन्ना मातयेन वयता तेन्ना ती रुजोन येता. बी काडून हांगा धरली म्हणून ती रुजोन येवची ना. जेन्ना देवाचें उतर आमच्या काळजान घालता, देवान तुज्या काळजाशीन उलयलेलें आहा. हें काळीज आपणाच्या आत्म्यांसान तुका तो पावर रिलीज करता आनी तूं मागताय पळय तें तुका. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. म्हणटकच भाव भयणानो, आयज आमची भयण टेस्टमनी दितली. कित्याक गोंयान सगळीं पावोंक ना म्हणून हांवें बेश्टे तुमकां एक धाकटुली काणी सांगली म्हणटा पळय तेही सांगली. आतां सगळीं जाणां येयल्या म्हणटकच सिस्टर आपणाची टेस्टमनी दितली. कम सिस्टर. प्रेज द लॉर्ड. सगळीं बरीं आहाय न्हू? थँक यू जीजस. म्हजें नांव एलिझा. म्हजी टेस्टमनी हांव देवाक भावान म्हाका संदी दिलेलो पासत हांव देवाक आर्गां दिता. सगळींचे बापा तुका दिनवासता किरीतपणी हे वेळा पासत म्हज्या देवा. हो वेळ तुवें म्हाका फावो केला, म्हज्या कुटुंबाक तुवें दिलें आनी हांगासर जमलेल्या दर एका भाव भयणाक तुवें फावो केलेले पासत हांव तुका आर्गां दिता. बापा तुवें तांकां जण एकल्याक नांवान आपयल्यांत. ती तुज्या उतरां सरशीं आयल्यांत आनी तूं तांकां खाली हातांनी पत्तो धाडचो न्ही. पवित्र आत्म्या, येदे वेळार तूं तांचेर थाबोर घे. दर एका तांच्या सांद्याचेर अदीक करून जें कितें म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरतलें दुनिया तूं उलयतलोय. ही म्हजी उतरां न्हय दुनिया, पूण तूं उलयतलोय म्हज्या तोंडांतल्यान. आनी ह्या उतरां वरवीं म्हज्या देवा आयज जायते जाणांक तूं हात लायचो आसाय. म्हज्या देवा येदे वेळार सगळेंच ह्या जाग्यार दुनिया तुवें थाबोर घेतलें म्हणून हांव तुका आर्गां दितां. हे भावा पासत, भाव रेमणा पासत दुनिया तुका दिनवासता. ताच्या कुटुंबा पासत, हे मिनिस्ट्री पासत हो जागो दुनिया तुवें म्हाका आयज हांगासर उबें रावंक दिलेल्या पासत म्हज्या देवा हांव तुका आर्गां दितां. बापाय सगळ्या मोगा पासत तुज्या हे व्हडत्या बरेपणा पासत हांव तुका दिनवासता. हे मागणें हांव कोता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. थँक यू जीजस. म्हजी पयली टेस्टिमनी म्हणल्यार पयलेच फावटी हिंगा भयण जसिंता, हांव नको तुमी सगळीं वळखताय जाल्यार भयण जसिंता तिणें म्हाका एक लिंक धाडलोलें ब्रदरा गेलें. सो ती म्हणूंक लागली आमी दोगांय एकामेकांक वळखताय. सो आमी दोगांय इंटरसेसरी प्रेयर ग्रुपान आहाय आनी हिंगा हांयसर एक भयण आहा. थँक यू जीजस. हे भयणीन म्हाका लिंक धाडलें आनी ती म्हणूंक लागली एलिजा तूं एटेंड कर आनी चोय यो देवाच्या उतरां सोडशीं. म्हाका उतर नासलो न्हू, म्हाका उतर आहलोलें. फर्स्ट टायम म्हज्यान एटेंड करूंक जालें ना कित्याक टायम जालो आनी हांव म्हाका आहलोलें हिंगा येवपा बा देवाक आर्गां. देन सेकेंड टायमची परतून म्हाका तेणें हें लिंक धाडलें आनी हांवें भयणी कडेन विचारलें ती मिनिस्ट्री नांव कितें. मागीर लेटोन तेणें म्हाका सांगलें एन्ड देन हांव हिंगा येवची न्ही आनी सगळीं ब्रदरागेरी पिचिंगा हें लिंक घेवन हांवें सगळें आयकलीं आनी एक म्हाका होली स्पिरिटा वयर टच जालें. एक मुगेलो आत्मो हे उतरान म्हाका व्हरोंक लागलो. आय हॅव टू गो. हे जाग्यार हांवें वचोंकूच जाय साम हांव नोको. हांवें म्हणलें पवित्र आत्म्या तूं म्हाका थंय व्हरतलोय आनी कोण ना कोण तूं म्हाका फाटयतलोय. आनी देवाक आर्गां म्हजो घरकार जंय म्हाका वचोंक जाय थंयसर तो म्हाका व्हरोन पावयता. हालेलुया. हालेलुया. कसलीच म्हाका आडखोड ना. आनी फर्स्ट टायम इन द बिगिनींग आयज ह्या जाग्यार हांव आसा जाल्यार हाचे फाटल्यान एक आत आहा. थँक यू जीजस. आनी वो आत आसप म्हळ्यार तो म्हजे सांगाता आयज ना पूण तो आत्म्यान म्हजे सांगाताक आसा. हो जावन आसा एक यादनीक तो सर्गीच्या राज्यान आसा. ह्या भावाक लागून आयज हांव ओतमीक वाठारांतल्यान म्हजी जायती वाड जाल्या. थँक यू जीजस.
जेन्ना हे जाग्यार हांव येयलें तेन्ना हांव कोणाकूच वळखो नासलें. हांव कोतालें एकूच भयणीक जसिंता एन्ड थ्रू तेचें प्रिचींग आयकून भावाचें हांव कितें तर शिकलें. थँक्यू जीजस. ते दीस आनी ब्रदर प्रिचींग करतालो हें घोर बांदपाक, तें देवाचें घोर. तो सांगतालो कशे भाशेन देवान आपल्याच्या जिवितान वावर केलो, कशे भाशेन आदारी पाठयले तें तो सांगतालो. आनी हिंगा बसले तेन्ना पवित्र आत्मा म्हाका लीड करतालो, यू हेल्प हेल्प. आनी म्हज्या बॅगान आनी हांव म्हणटालें म्हाका खबर आहा म्हगे बॅगान कितें आहलो तें. देवा कारणान 2-3 आजरांनी कांयच हिंगा जावचें ना. हें मुगेलें इंटेंशन, संवसाराची ही जाणवाय मुगेली. हांव चिंत्तालें त्या पयशांनी कितें येतोलें. थँक्यू जीजस. देन होली स्पिरीट म्हाका लीड करता परतून यू हॅव टू ब्लेस. Malachi 3:10 म्हणटा लास्ट संडे सिस्टरीन टेस्टमनी दिल्ली न्ही. सो देवाचें उतर म्हणटा तूं दी आनी तुका हांव दितलो, तामून चेपून ओतसर. तितून देवाचें उतर म्हणटा तुका हाली कर आनी म्हाका टेस्टान घाल्यान चोय म्हणटा. सो तेंच हांवें केलें. म्हजें बॅग हांवें हाली केलें आनी हांव हांगासरलें गेलें देवाचें उतर आयकून. देवा कारणान जेन्ना हांव घरान भितर सरलें तेन्ना हांव एक परिस्थितींतल्यान वेतालें. म्हजो देर हांतोनार आसलो. हे भावाक मेवचे आदी हे सिच्युएशनान हांव वेतालें. थँक्यू जीजस. आनी जेन्ना हांव भितर गेलें तेन्ना जेन्ना हांव भायर सरतालें ते दिसा सांडी आहली, हांव सकाळीं देवाच्या उतरां सोरशीं गेलें आनी वेताना हांवें ताका सगळें तेचें करून हांव गेलें आनी ताका सांगलें तूं बस. ताचें मन एकूच आसलें हांव वयतां. देवा कारणान तुका वयचो ना, हिंगा बसून राव. देन आवट एंड आवट हांव हिंगासर ह्या जाग्यार देवाचें उतर आयकूंक गेलें. देन हांव लेट ऑन इवनिंग घरा गेलें तेन्ना जेन्ना हांवें ताका तेचेर नदर मारली की से बाय तेजें उतर आयकोनूच कितें भोगता. थँक्यू जीजस. आनी बीग स्मायल, बरी स्मायल. ही स्मायल पळयल्यार आनी कितें जाता. थँक्यू जीजस. आनी जेन्ना हांवें ताका पळयलो तेन्ना ताची कूड आख्खीच सुजलोली आनी ताचे आंगाक बॉयल्स येयल्ले. आनी थँक्यू जीजस. आनी लेटर ऑन हांवें ताका क्लीन केलो आनी देवाचें उतर हांव ताचे भितर उलयत रावतालें. सदांच उलयतालें. जिवीत जाय तें जिवीत हांव ताचे भितर घालतालें. एन्ड जेन्ना हांवें ही परिस्थिती पळयली तेन्ना हांवें हे परिस्थितीचेर कस गायलो. उलयलें देवाचें उतर ताचे भितर. आनी राती कडेन जेन्ना जेवण दिवचे आदी तो सदांच म्हाका कडेन म्हणटालो कितेंय दिल्यार हांवें कांयच खावंक ना. हायल्यार देखून हांवें खावंक ना, कांय दिवंक ना म्हाका. थँक्यू जीजस. मास दी म्हणटालो. सो हांवें म्हणलें म्हजो घोव भायर गेलो. हांवें म्हणलें ताका कितें हाड मासाचें. सो हांवें ताका बिफोर डिनर दिवचे न्ही आदी हांवें ताका ब्रेकिंग द ब्रेड एंड वायन ही सर्वीस हांवें केली. देवाचें उतर म्हणटा न्हू जशें निमाणें जेजूक विकून दिवचो आसलो तेन्ना जेजू उंडो मोडटा आनी तो आपल्या सिसांक दिता. एम आय रायट? तेच भाशेन हांवें ही मांस आनी रगत जेजूचें ताका दिलें आनी म्हज्या हातांनी ताका हांवें बरयलो. तो घेयना आसलेलो, हांव हातांतूच दी. एन्ड ही सेड समथींग, आय फील नायस. आनी तो न्हिदोंक गेलो. आनी सकाळीं उठोन पळयत जाल्यार ही इज कंप्लिटली नॉर्मल. बॉयल्स ना, ती सूज ना, सगळें नॉर्मल जालें. आय से थँक्यू जीजस. एन्ड ते रातीक म्हजी धूव म्हणूंक लागली मामा मॅसेज येयला फी हारीक करपाक इस्कॉलान. आनी स्कूल स्टार्ट जावंकूच ना फी खंयची. देन आय सेड थँक्यू जीजस, आय विल सी. टायम हा, हांव चोयतलें. वी कॅन पे लेटर ऑन. नो स्टील देर इज इयर स्टार्ट जावंक ना. सो घोव म्हणूंक लागलो म्हजो तूं विचार न्हय
इस्कॉलान आम्ही तू कोडेन विचारूंक जायना तू विचार कित्याक हांव चडसो फोन घेवन बसना आय जस्ट ओनली हियर द वर्ड ऑफ गॉड दॅट्स इट म्हजें चडशें उतर घालपाचें बसपाचें मिन्स आयकता हांव सगलो वेळ थँक्यू जीजस देन आय ओनली कॉल्ड एंड आस्क्ड द टीचर एक विचारलें अमावंट सांग ना पेड कर म्हटलां and she said you go and ask when you will go to pay then you will know the amount. I said thank you Jesus. And 2 दिसांनी somebody paid my bill. Thank you Jesus. ही म्हजी दुयेची फी फारीक केली आर्गां तुका देवान एक दूत पाठयलो आनी ही म्हजी फी फारीक केली म्हजी दुयेची सो देवाक आर्गां जेन्ना हांव हिंगा येयलें देव म्हणटा तूं तुका हाली कर आनी म्हाका टेस्टान घालून पळय हांव तुका त्यो सर्गीच्यो माणसो उक्त्यो करतलो हालेलुया तूं पळय म्हणटा तो सो हांवें चिंतूंक बसोंक ना जें म्हाका पवित्र आत्मा लीड करतालो तें हांवें केलें थँक्यू जीजस आनी देवान म्हाका अशे भाशेन ब्लेस केलें देन लेटर ऑन जेन्ना एक दीस परतून हो सैतान म्हज्या देराक व्हरोंक आयलो थँक्यू जीजस देन आय कन्फेस अ वर्ड आय कमेंड द इवल स्पिरीट एंड हांव म्हज्या वावराक गेलो थँक्यू जीजस आनी अशेंच एक दीस जालो आनी म्हज्या घोवकाराक म्हणजे हांव वावराक वयता आयज तूं घरा कडेन राव थँक्यू जीजस एंड घोव पावलो एंड तेका लास्ट सेक्रेमेंट हाडून दिवस म्हाका पयलो ड्रॉप कर मागीर तूं यो याज्ञिका हाड तो येता जाल्यार पळय आनी तेंचो टायम हालीं याज्ञिकाचो येवपाचो 7 टायम आसता तेंचो सो हांवें तूं वचून तेका म्हणलो तो ना वचना आनी तो येयलो म्हाका ड्रॉप करून आनी तो याज्ञिका कडेन गेलो आनी तेंचो टायम तो जमना बट अर्ली तो येयलो फादर येयलो त्या टायमान बेगीन येयलो आनी ताका लास्ट सेक्रेमेंट दिलो आनी विथीन 15 मिनिट्स जाले और लास्ट सेक्रेमेंट घेवन देवान ताका आपोवणें फावो केलें थँक्यू जीजस थँक्यू जीजस सगळे हे वायट परिस्थितींतलो ताका क्लीन करून देवान ताका आपल्या सोडशी गेलो थँक्यू जीजस म्हजी तिसरी गवायकी अशीच सैतान म्हज्या कुटुंबान परतून भितर सरले बिफोर दीस हे येवचे आदी पयलें म्हज्या आवयक सैतानान चपको मारलो तिका एक भिरांतेचो पाडो आयकूंक आयलो तिका हाडजाचें आसलें आनी ब्लॉक्स आसले आनी ती कडेन ब्रेथींग जायना आसलें आनी ती सारकीच हें जाताली घुमताली थँक्यू जीजस आनी खूब ती केन्नाच म्हाका सांगना हांव बरी ना कित्याक ती जाणा हांव तिका कितें ना कितें तें भितरली न्ही थँक्यू जीजस देवाचें उतर सो अशीच ती बरोवंक लागली म्हाका डॉक्टरा करूंक जायना हांव सदांच सोंपल्या बाबतींत म्हज्या कुटुंबाच्या वांगडा बसून हांवें देवाचें उतर जें कितें म्हाका जाय तें हांव उलयतां तांचेर आनी म्हणलें ओके म्हज्या डॉक्टराक घेवन हांव दोतोरागेर घेवन दोतोरान सांगलें व्हडलें लिस्ट लायक लास्ट टायम सिस्टर सांगताली ते भाशेन आनी ती दोतोरांची भाशा म्हाका समजना फकत देवाचें उतर हालेलुया हालेलुया हांव फकत हे देवाचें उतर हे देवाच्या उतराचें बी तिचे भितर घालतालें आनी दोतोरान सांगलें तुका सर्जरी करूंक जाय आनी थँक्यू जीजस आनी म्हजी आवय म्हज्या सोयसीन आहा आनी म्हजो भाव एकटो आहा सो आय हॅव टू टेक अ परमिशन फ्रॉम हीम आय हॅव टू टेल हिम सो हांवें म्हणलें एका सांगूंक जाय थँक्यू जीजस आनी हांव म्हज्या भावाक सांगलें डॉक्टरान अशें अशें सांगलां कितें करूं सर्जरी करूंक सांगलें आनी ती सर्जरी करतना ती दोळे उठची ना हालेलुया हालेलुया ती सर्जरी करतना ती दोळे वचत तिची एज जाला थँक्यू जीजस तिचो प्रेशर हाय जाल्लो हांवें म्हणलें तूं तिका सांगनाका जेन्ना हांव वावराक गेलें हो येवन तिका सांगलें सगळी तिची स्क्रीप थँक्यू जीजस
देवा मार्गा later on I'm like I have to tell her no the situation, so I'm like doctor so what to do, then I'm like to be now there was nothing better देव दाखवतो आणि त्या दिवसाने हांव म्हाका इतले म्हाका पवित्र आत्मा लीड करतालो ताच्या उतरास अशी बसून जशी तरी माया देवाचे हाजीरपणान देवाचे सुरशी जेजू सुरशी बसली आणि माता सगळीच भूल जाली ताच्या रांदपान ताका कितें दिवचें ते भाशेन अशें करून हांव देवाच्या उतरान इतले भूल जाले आणि जसो करून देव म्हजे लागीं उलयतालो पवित्र आत्मा म्हाका लीड करतालो ती भाशेन हांव वचोंक लागलो कोणाक थायदींग दिवंक जाय खंयच्या जाग्यार थायदींग दिवंक जाय तो थायदींग कोणाक ब्लेस करूंक जाय ती ब्लेसींग आनी अशें हांव धांवतालें इतली हार्टबीट आसली देवाच्या उतरान देवाच्या मोगा सरशी हांव बसतालें काड ना पिवप ना कांयच ना म्हाका भूक म्हणटा ती लागून आसली थँक्यू जीजस आनी अशीच होच तारो एक दीस म्हज्या आवयच्या पानांतल्यान उलयलो तुका कांयच करून वचूंक ना हालेलुया ती घडी भाशेन हांव उठ्ठा हालेलुया म्हजो देव म्हजो पवित्र आत्मो हो भोव बलिश्ट आत्मो म्हाका उडयता हालेलुया थँक्यू जीजस जुंय तो म्हाका वता थंयसर हांव शांतीन आसतालें आज म्हटलें तुका खबर ना आयज देवान जायतें कितें म्हज्या जिवितान दिलां जायतें कितें देव म्हाका शिकयता आयज देवान म्हजे आवयक अशेंच एक दीस माटल्यान बसलेलें आसतना देवाचो ताळो पवित्र आत्मो म्हजे लागीं उलयलो तुजे मायक सर्जरीची गरज ना हालेलुया 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 थँक्यू जीजस प्रेज यू जीजस आनी मागीर हांव चिंतूंक लागलें येदो व्हडलो गिफ्ट म्हाका देवान कित्याक दिला फ्री नो मेडिसीन नथींग नो एक पयसो हांवें दिवंक ना डॉक्टराक एकूच फावटी म्हज्या आवयक हांवें डॉक्टराक दाखयली आनी एक पयसो मेळी नासतना म्हज्या आवयक देवान हात लायलो सर्जरीची गरज ना एक फावटी न्ही दोन फावटी न्ही 3 फावटी हो थारो उलयलो आनी हांवें मागून घेतलें दोनी आवड वचून म्हजे लागीं उलयताय हांव आयकतां आनी जेन्ना हो थारो म्हाका आयकलो हांवें म्हज्या आवयक सांगलें अशें अशें सांगलां म्हज्या देवान ती रडली म्हणलें थँक्यू जीजस आनी जेन्ना हांव हाचेर मेळटा न्ही तेन्ना पवित्र आत्म्यान म्हाका उगडास केलो हांवें तुका हो गिफ्ट दिला कित्याक म्हजो वावर करून तूं म्हाका आदार दितालें म्हज्या राज्यान तूं वावर करून आदार दितालें वो आपल्याचो वावर फुडें व्हरून जुंय गरज आसली विधवा आसली थंयसर तूं तुजो हात पापयतालें तांकां पावतालें जुंय गरज आसली थंय पावता ताका लागून हांवें तुजे आवयक आयज विदाउट स्पेंडींग अ सिंगल कॉइन आय हॅव हील्ड हर थँक्यू जीजस हालेलुया हालेलुया तशेंच जे दिसा म्हजो देव भायर पडलो तेन्ना दुसरे दिसा हांव म्हज्या वावराक गेलें जेन्ना हो म्हजो देराच्या जेन्ना जो भायर ताका देवान आपणे केलें तेन्ना I said, Holy Spirit, you take charge over everything. I am not there, but my husband is there. He don't know what to do. You take charge over everything. आणि हे परिस्थितीन आसतना देवान म्हाका म्हज्या कुटुंबाक आदारी पाठयले ह्या निमाणी तयारी करून म्हज्या देराची आनी थिंवूय जाल्यार असोप जी आपल्याच्या तोंडान उसरताली हांव असोप म्हजे लागीं जायना पयली सुवातेर म्हजीच आवय तिका देवान तयार केली हे भावाचो वावर करून निमाणी घडये बापाच्या घरा वचोन तशीच म्हजी 2 दोगां शेजारी तांकांय देवान तयार केली हांवें हे दुदां पासत देवाक कार्यां दिलें तशीच लेटू ऑन हो प्रोसेस मुखार वचोन म्हाका आडकूळ आसली ही संवसारी नदरेची आडकूळ पूण हांवें धोनयाक उलो केलो कित्याक धोनी तुजे भितर आसा आतांच देव बाबाच्या तोंडांतल्यान उलयतालो भोव व्हडलो देव तुजे भितर आसा ताका उलो कर जेन्ना तूं उलो करताय तूं ताका आपयताय तेन्ना तो तुज्या उल्याक खाण दिता हालेलुया असोच हांवें उलो मारलो धोनया म्हाका थंयसर आडकूळ आसा ताची
ही बॉडी व्हरूंक जाय आनी देवान म्हाका थंयसर आदारी पावयले खूद ते आपल्याची आपल्याच्या आप खुशेन थे येलो प्रेज द लॉर्ड आप खुशेन येले देवान म्हाका दूध पाठवले जावं जो आदार दिनवांचो लागतलो तोवूय देवान म्हाका पाठयलो हांवें मागीर आसतलो तुका नाका आसल्यार उपट बेसांव हांव तुका दितलो हालेलुया हांवें चिंतची गरज ना तूं तुजें तोंड उगड म्हणटा देव हालेलुया हांवें म्हजें तोंड उगडूंक जाय जेन्ना म्हाका कितें गरज आहा तेन्ना हांवें उलोवंक जाय देवा कडेन मनीस जेन्ना उलो मारता तेन्ना देव म्हज्या आदाराक ते मनीस पाठयता हालेलुया 1:14 म्हणटा हे चॅप्टरान आख्खोच आमी वाचीत जाल्यार देवाचे दूत कशें काम करता ते आमकां हे चॅप्टरान कळोन येता हालेलुया जेन्ना हांवें हे दुतान उलो मारलो म्हज्या घरान पाठयलो तेन्ना देवान हे दुतान पाठयले जेन्ना हांव म्हजो वाव करूंक येता जाणी कोणें आपल्या पासत माग म्हणून सांगला तांचे पासत जंय मनशाचो हात पावना थंयसर देव म्हणटा हे दुतांक रिलीज कर आनी ते वेतात आनी ते वावर करतात आनी कितले पास ते वावर करतात ते तुमकां ते चॅप्टरान मेळटले वाचल्यार आर्गां तुका जेजू थँक्यू जीजस असो देव म्हजे सांगता सदांच आसा जायते वादळ मोड तुफान म्हज्या जिवितान उपरासलें तरी आसतना हांव भियोंक ना कित्याक हांवें म्हजें घर ते फातरार बांदलां आनी हे फातरार बांदलोलें देव म्हणटा तें पडचें ना हालेलुया रेवेर बांदलोलें वादळ मारीत जाल्यार तें घर कोसळोन पडटलें हालेलुया हो देव म्हजे सांगाताक आसा आनी ताणें बासायलां हांव तुज्या सांगाताक आसतलो आयज फाल्यां आनी सदां काळ हांव तुज्या मुखार चलतलो तुका सोडचो ना म्हणून सांगचो ना हे देवाचेर म्हजो पूर्ण विश्वास सदांच हे देवाचें उतर हांव उलयतां म्हज्या तोंडांतल्यान जशें परी बाब म्हणटा तुका कितें जाय तें उलय तुजे जिबेन प्रोवर्ब्स 18:21 म्हणटा जिवीत आनी मरण म्हजे जिबेचे हालेलुया तुका जाय घे उलय म्हणटा देव घे वेळ ना देवान आमकां सगळ्यांक आपल्या सारकी रचल्या हालेलुया देवान भोव व्हडतो आत्मो तुजी आनी म्हजे भितर घातला आमी जाय आमकां जायते फावटी हांव आय एटेंड ब्रदर्स गुगल मीट हांव नोको आसलें फर्स्ट टायम आयलन ब्रदराची एटेंड केल्या मिटींग एन हांव आतां भुरग्यां कडल्यान शिकोन हांव एटेंड करतां सो देवाक आर्गां आनी जायतें कितें देव हे भावा वरवीं उलयता आनी जें म्हज्या जिवितान घडटालें तें सगलें भावाच्या प्रिचिंगान ताणें सांगलां हालेलुया हालेलुया आयज आमी आमचो विश्वास घोडे दुसऱ्यांचेर दवरता भाव जायते फावटी म्हणटा कोणाचें इंटेंशन आसल्यार सांगात मागणी आसल्यार सांगात देव ताचेंच आयकता ना न्हू हालेलुया सगल्यांचें आयकता कित्याक आमी उलो मारना आनी देव कितें आमकां साथ दिना सो देव ताचेंच आयकना देव आमचें आयकता देव व्हरतो देवाचो आत्मो म्हजे भितर आसा हालेलुया आनी देवानूच खूब सांगला तूं देव आमी देव म्हणून देवानूच सांगलां हालेलुया थँक्यू जीजस प्रेज यू जीजस सो हे देवा कडेन आमी उलोवंक जाय हालेलुया हो देव जेन्ना आमी उलो मारता तेन्ना तो आमचें आयकता न्हय आमचो भावार्थ आमी दुसऱ्याचेर दवरचो पूण आमकां देवान पदवी दिलेली आसा ती आमी पदवी उजार करूंक जाय आमचे जिबेन ते कडेन मिरिकल जाता ते सिस्टरी कडेन मिरिकल जाता ते कडेन ना आय कॅन डू आमचे लागीं सगळ्या कडेन जाता ते हांवें अणभवलें जेन्ना सेकेंड डे जेन्ना म्हजो भावाचो फ्युनरल जाता द अदर डे हांव म्हज्या वावराक वेतालें हांव राती कडेन म्हाका पेन येताली बॅक बोन एन सकाळीं मॉर्निंग बायक बरो असो पावस पडटालो आनी वो म्हाका घेवन ड्रॉप करूंक येतालो थँक्यू जीजस असोच म्हजे फाटीच्या कोण्यान असली पेन आयली आनी म्हाका कडेन बेर करूंक जायना जाली देन असोच हांवें हात धरलो म्हज्या बॅकार फाटल्यान आनी आय कमेंड दॅट पेन जेजूच्या नांवान हांव तुका हुकूम घालतां दुखी हे कुडींतली बायसो ही कूड जावं आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर आनी तुका हे मंदिरान जागोन वचोन दर्यांत पड एंड दॅट वेरी मुमेंट
म्हाका भयण अभिशाचो उगडास येयलो गे शी जेन्ना हें घर बांदता तेन्ना सिस्टर अभिशा एक टेस्टिमनी दिता सिस्टर अभिशा न्हू सो ती सांगताली जेन्ना भाव वयरसान पडलो तेन्ना तो ब्लिडींग जातालो आनी ओके सो तिणें हात धरलो आनी मागणें केलें एट दॅट वेरी मुमेंट म्हणूंक लागली भयण हिलींग टूक प्लेस तें रोगोत थांबलें तेन्नाच भयणीचो म्हाका टाक करून पवित्र आत्म्यान तिचें नांव म्हजे मनान घातलें एन्ड आय से थँक्यू जीजस हांव प्रेज करपाक लागलें आय कूड नॉट स्टॉप आनी प्रेज करता करता विचित्र भाशेन धांवपाचो म्हाका देवान गूण दिलो हालेलुया हालेलुया आनी हांव वाटेन वेताना प्रेज करीत वेता आय कूड नॉट स्टॉप प्रेजींग हिम आनी म्हाका ठार जायना जालो आनी म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुकां व्हांवता 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 आय कूड नॉट कंट्रोल लेटर ऑन आय मेसेज माय ब्रदर आय हॅव टू टेल दीस बीग टेस्टिमनी व्हरती मिलाग्री भोव सकाळी आनी हांवें म्हज्या भावाक सांगलें एन्ड ही से यू आर ब्लेस सिस्टर येस आय एम ब्लेस एन्ड आय एम ब्लेसिंग फॉर द नेशन हालेलुया आय एम ब्लेसिंग फॉर दीस मिनिस्ट्री हालेलुया देवान म्हज्या जिवितान जायतें बरेंपण केलां आयज म्हज्या जिवितान केन्नाच एक सैतानाची पदवी भितर सरूंक ना हालेलुया म्हज्या कुटुंबान भितर सरली पूण हांवें तिका तो जागो दिवंक ना हांवें जो आनी जेन्ना जायती पावटी हांव नोट करतालें म्हज्या हातान देव मरणाचे तोडेर पावल्यार त्या भाव भयणांक घालतालो आनी आय यूज टू से हे कित्याक म्हज्या हातान देव घालता जे दिसा हांव हांगासर येयलें तेन्ना ब्रदर पेंटकॉस्ट डे इट इज सो त्या दिसा भाव म्हणूंक लागलो प्रिचींग जातोच हांव सगळ्यांचेर हात धरून मागणें करतलो आनी आय से आय नो एवरीथींग वाय हॅव टू गो टू प्रे आनी पवित्र आत्मा म्हाका पुश करता सगळीं जालीं काबार एन्ड हांवें म्हणलें नाव आय हॅव टू गो हांवें म्हणलें देव कितेंय तरी म्हाका रिवील करतलो आनी खरेंच देव भावाच्या तोंडांतल्यान उलयलो मेलोल्यांक जिवीत दिवंक आय ग्रॅब दॅट प्रोफेसी आनी म्हणलें थँक्यू जीस हे म्हाका उगडास येयलो ताकाच लागून देव ह्या भाव भयणांक म्हज्या हातान घालता आनी असल्यो जायत्यो परिस्थिती देव म्हज्या हातान घालतालो आनी हांवें पळयलां देव तांकां म्हज्या हातांतल्यान पेकोवणी दिवन ती साळवार जाल्यान थोडी देवाच्या बापाच्या घरांत गेल्यान हालेलुया ते दिसा आनी जेन्ना लेटर ऑन ब्रदरान आनीक एक प्रोफेसाय केलें तो म्हणूंक लागलो सिस्टर आय वॉन्ट टू रिलीज द ब्लेसिंग जे देवान म्हाका कितें दिलां तें तुका ब्लेस करूंक जाय म्हाका दिवंक जाय आनी गेले संडे ब्रदरान ही प्रोफेसी केल्ली हांव म्हाका तुमी कितल्या जाणांनी ग्रॅब केल्या ती हांगासर येवन तुमी जायतीं जाणां देवाचें उतर परगट करतलीं हें उतर हांवें ग्रॅब केली ही प्रोफेसी ही बासावणी हे देवाचें उतर हांवें मानून घेतलें आनी देवा कारणां आयज हो जागो देवान म्हाका फावो केला हालेलुया हालेलुया सैतान आयलो पूण सैतानाक हांवें जिखोवंक दिवंक ना जायते वादळ मळांतल्यान हांव गेलां पूण देव म्हज्या सांगाताक आसलो म्हजो तोडो देवाचेर आसलो हे देवाच्या उतराचेर आसलो म्हूण ताणें म्हाका सोडूंक ना 18 इयर्स जालीं 18 इयर्स म्हज्या काजाराक आयज पुजान म्हाका कसलेच पिडेन हात लावंक ना सैतान म्हजे सरची येवंक म्हज्या तोंबू सरची येवंक पावंक ना फर्स्ट टायम येयलो जेन्ना हांव तेणें शेअर दीस टेस्टमेंट जेन्ना हांव काजार जालें तेन्ना सैतान म्हज्या भितर येयलो म्हज्या कुटुंबान येयलो इबाड करूंक हालेलुया तो चोरूंक येयलोलो म्हजो वो घराबो पिसडोंक येयलोलो थँक्यू जीजस तेन्ना हांव देवाचें उतर उलयतालें पूण उतराची सजमणी नासली आमी जायते फावटी वाचता न्हू बायबल वाचता न्हू देवाचें उतर वाचता वाचलें जालें बंद केलें दवरलें थँक्यू जीजस कितें सजमलां कांय ना सो आमी सजमना तेन्ना पवित्र आत्म्याक आपोवपाची गरज हांव मिसाक वेतालें रेतीराक वेतालें ब्लेसड सॅक्रामेंटान बसतालें युजलेस असोच जेन्ना हो सैतान म्हाका नाचयतालो हांव नाचतालें आनी म्हज्या घोवाक सोतायतालें हालेलुया म्हाका तुज्या घरांत रावंक म्हाका नाका हालेलुया कित्याक सैतान नाचयता हांव नाचतां
आणि एक दीस अशें कळ्ळें एकठा करून तापड मारलें घरकारान म्हजेर. हालेलुया. जाणां जावंक सोदता तुमी कसलें तापड तें देवाच्या उतराचें. देव हे म्हज्या घरकाराच्या तोंडांतल्यान उलयलो की एलिझा तूं देवाच्या उतराक चडशी वेताय युजलेस, मिसाक वेताय युजलेस, ब्लेसेड सेक्रामेंटान बसताय युजलेस. देवान तुका कितें सांगलां, तुका वायट करतले पासत माग, ताचो मोग कर, ताका ब्लेस कर. म्हाका तें लागलें, काळजाक म्हज्या लागलें आनी हांव चिंत्तां म्हाका खूब दुखलें. येस इट इज ट्रू आय सेड. ही सायन कितें दाखयता? ही सायन कितें दाखयता? थँक्यू जीजस. ही सायन कितें दाखयता आमकां? कितें कोणायता? एक बोट हांवें पॉयंट आवट करता न्हू तुमकां आनी 4 बोटां. थँक्यू जीजस. सो ही 4 बोटां म्हाका दाखयता म्हणून आय हॅव टू चेंज माय सेल्फ फर्स्ट. हालेलुया. हांव म्हज्या घरकाराक म्हणल्यार म्हाका आमकां दुखयता विदाउट नो रिजन, ट्रायंग टू पुट फूड बिटवीन अस. वाय यू आर लविंग देम? वाय? आय यूज टू क्वेश्चन हिम. आनी देव ताच्या तोंडांतल्यान उलयलो, हेंच तुका देव शिकयता, देव हें सांगता, ताचो मोग कर. हालेलुया. आनी अशेंच हांवें म्हाकाच बदलचें पडलें. आनी जेन्ना हांवें बदललें, देवान हेच भाव भयणांक म्हज्या जिवितांत बेसांव जावन तांकां तयार केली. हालेलुया. हालेलुया. जिवीत देवान तांचें बदललें. तरी आसतना आयज पसून आसा सैतान नाचयता, पूण देवा कारणां म्हजें घर हांवें तें खडपार बांदलां आनी सैतानाक अधिकार ना. हांव देवाचीं उतरां उलयतां, जाय सदांच उलयतां तांचे पासून. पूण आयज हांव आजून पसून जैतिवत आसा, थंयसर तेवूय सैतानाच्यान म्हजेर आड येवंक जालें ना. हांव आसा देव म्हज्या सांगाताक आसा. जंय म्हाका देवाचें उतर एके भाशेन what I can say, देवाचें उतर आमकां सगळें बरेंपण दिता. हालेलुया. हालेलुया. हो देव आमकां आपल्या सोरशी, हे उदका सोरशी, आयज तुमकां देवान ही आपल्या उदका सोरशी आपयल्यान देवाचें उतर जावन आसा उदक. जंय तुका तान भूक लागना, देवाचें उतर आयकता आसतना तुमकां भूक लागता. हालेलुया. हालेलुया. हांव नाका तुमी एक्सपिरियन्स केला जाल्यार. थँक्यू जीजस. म्हाका हांव जशें पळय लास्ट संडे भयण सांगताली, हांव धांवतालें उतरां सोरशीं, तेच भाशेन हांवूय धांवतालें. टायम नासलो, धांवतालें आनी हांव देवाक सांगतालें, यू वील प्रोवायड मी द एंजल. जंय वचूंक जाय थंयसर तूं म्हाका आदारी पाठयतलो. आनी देव खरेंच म्हाका आदारी पाठयतालो. आनी जंय हांव पावंक नासलें, जंय हांव तो सुवात नाका आसलें, थंय देव म्हाका व्हरोन पावयतालो. हालेलुया. हालेलुया. आनी आयज ह्या देवाच्या उतरान म्हाका सगळ्या वाटांनी जैत मेळून दिला. हालेलुया. हालेलुया. थँक्यू जीजस. कसलीय ती परिस्थिती जावं, देवाचें उतर म्हणटा हांव तुज्या सांगाताक आसतलो. भियेनाका, केदेंय व्हड तें तुफान येवं, हांव तुका सोडचो ना. हांव तुज्या सांगाताक आसा. हालेलुया. 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 थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हांव देवाक हार दिता ही संदी म्हाका दिलेल्या पासत, ही म्हजी टेस्टमनी तुमी आयकलेल्या पासत हांव देवाक दिनवासता. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. प्रेज गॉड. हालेलुया. कशें लागलें प्रिचिंग? प्रिचिंग कशें लागलें तुमकां? आतां हांवें रेस्ट घेवपाचें, प्रिचर खूब जालें. जाल्यार विकान सिस्टर आरिफान दिल्ली, आयज सिस्टर एलिझान दिली. आमकां आतां मातशें रेस्ट घेवपाक चान्स पडटलो. प्रेज गॉड. तर आमकां जाय भावा भयणांनी तुमी येवन तुमचे देवान तुमकां बरेंपण दिलां तें तूं आपणानूच धरलें नाजाल्यार क्रिस्ताक सोदून भोंवता तो मनीस क्रिस्ता लागीं कहो पावता. जेन्ना तूं तुजी गोवायकी दिताय, तूं देवाक गोवायकी जाता, तेन्ना ही गोवायकी दुसरो आयकता आनी तो म्हणटा ते भयणीक मेवना तें म्हाका कित्याक मेळचें. आनी ह्याच पासत भावा भयणांनो, ही भयण आतां उलयताली
पवित्र आत्मा तुज्या तोंडांतल्यान उलयताले. एक हे भयणीन सांगलेलें आनी हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदतां. जेन्ना घरान केन्नाय आमचो कोणूय फॅमिली मेंबर सीक आसता नाजाल्यार सदांच भाव भयणांनी पयलें तेजें कन्फेशन आमी एक करपाक जाय. जेजू तूं जावन आसा म्हाजो सोमी, म्हाजो दोनी, म्हाजो सरवंडा. हे तेज्या मोरच्या पयलीं तेज्या तोंडांतल्यान हे उतर म्हणून घेवपाक जाय. कित्याक जायते टायम भाव भयणांनो आमी क्रिस्तांव जाले म्हणून सर्टिफिकेटीचे क्रिस्तांव स्वर्गार पावचे ना. जो कोण देवाचें उतर आपणायता तो स्वर्गार वयतलो. देवाचें उतर सांगता जो कोण म्हाजेर विश्वास दवरता ताका स्वर्ग मेळटलो. जॉन 3:16 म्हणटा God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes shall not perish but have eternal life. कोंकणीन अशें म्हणटा देवान संवसाराचो इतको मोग केलो की आपणाच्या एकाच पुताक ताणें ह्या संवसारान धाडलो. जो कोण तेजेर सोत मानता ताका शाश्वत जीव मेळटा. मोरच्या पयलीं तरी ही उचारणी जावपाक जाय भाव भयणां. कित्याक आमी नोको ताणें काळजान सांग सोत मागला उना पळय. आनी हांव खंयसरूय हॉस्पिटलान तर गेलो नाल्यार ह्या मागणें हांव पयलें पळय. कित्याक आमकां खबर ना तेजो टायम वचपाचो येयला काय तो जियेतलो. आमी मागोंक गेले तेजे खातीर तो जियोवपाक जाय म्हणून. पूण एक टायम तो मागता आसतलो देवा म्हाजो उगडास कर. देव तेज्या मागणें आयकतलो सुदेश. कित्याक तेणें मागलें. ही प्रेड फॉर इट. देवा म्हाजो उगडास कर म्हणटकच देव तेज्या मागणें आयकतलो. म्हणटकच हांव नोको म्हणून ताका लागून हे भयणीकूय हांवें सांगलें ती म्हणून लागली म्हाजो ब्रदर इल्लो बरो रिकवरी जाता तेजी. आनी म्हाका एक आवाज आयको येता आनी हांव सिस्टर शर्मिलाक काल सांगतालो म्हाका एक आवाज आयको येता की तेजो टायम जालो. आनी हांवें सिस्टरीक सांगलें एक काम कर तेज्या तोंडांतल्यान ताका म्हणूंक जाय जेजू तूं जावन आसा म्हाजो सोमी, तूं म्हाजो दोनी आनी तूं म्हाजो सरवंडा. हें तेच्या कडल्यान कन्फेशन करून घे. आनी एक वीक भर देवान ताका टायम दिलो आनी फायनली तेणें हें कन्फेशन केलें. व्हेरी इम्पॉर्टंट भाव भयणांनो आमी हें उतर उच्चारपाक आमच्या तोंडांतल्यान. कित्याक रोमन्स 10:8-10 अशें म्हणटा बाय द कन्फेशन when we take the word of God, put it in our heart, confess it out from our mouth, one is saved. From the believing of the word, जे देवाचें उतर तूं घेताय तुज्या काळजान घालताय तोंडांतल्यान उच्चारताय तेन्ना तुका सरवण मेवता. सगळ्याहून व्हडली मिलाक जाता ती उलोवन. By the confession, one is saved. तुवें जायते देवाक काम केलें, जायतो देवाचो वावर केलोय म्हणून तुका भाव भयणांनी सरवण मेवना. देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना तूं जेजू क्रिस्ताक आपणाचो सोमी, आपणाचो दोनी आनी आपणाचो देव म्हणून मानून घेता तेन्ना देवाचें उतर म्हणटा तुका सुटका मेळटा, तुका साल्वसां मेळटा. ताका लागून केन्नाय उगडास दवरा भाव भयणांनो. कोणूय पिडेन आहा कश्टोता नाजाल्यार हे उगडास दवरा. हे कन्फेशन करपाक इम्पॉर्टंट. सेकंड कन्फेशन हांव टिचिंगान वयच्या पयलीं सेकंड कन्फेशन हांव जें सांगूंक सोदतां Psalms 118:17. Psalms 118:17 हे म्हणपाचें He shall not die but live and proclaim the wonders of God. तो मरचो ना तो जियेतो. Psalms 118:17. 118:17. हे दोन भाव भयणांनो आमी उगडासान करपाक जाय. कित्याक जेन्ना आमी हॉस्पिटल विजीट करता तेन्ना भाव भयणांनो हे हांवें जायते टायम हांवें केलां आनी देव
ह्या उतरांतल्यान आमचेशी उलयता. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. आमच्या टिचिंगाचेर येवया आनी उचारणी करुया जी आमी शिकल्यान पळय तेची. सगळीं म्हणया, आय एम बॉर्न अगेन. हांव जेजू क्रिस्तान नवो जल्म घेतलेलो आसा. आय एम अ न्यू क्रिएशन. हांव जेजू क्रिस्तान नवी रचना. I am the temple of the Holy Spirit. माझी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदिर. I am one spirit with God. हांव जेजू क्रिस्तान एक जाल्लो आसा. I have the mind of Christ. म्हाका जेजू क्रिस्ताचें मन आसा. I am the body of Christ. हांव जेजू क्रिस्ताची कूड. I am created by him for good work. जेजू क्रिस्तान म्हाका बऱ्या कामांक विचला. I am a sower of the word of God. हांव देवाचें उतर शिकपी. Praise God. Hallelujah. Thank you Jesus. आनी आयज भाव भयणांनो ह्या देवाचें उतर आमी घेवया. I am the righteousness of God. Very important उतर भाव भयणांनो. कुतून सांगता. Romans 10, 8 and 9. Anthony was. तर पवित्र पुस्तकान बरयलोलें आसा. उतर तुका लागींच आसा, तुज्या तोंडान आनी तुज्या काळजान. हें उतर तुका देवाचेर बावाट धरूंक आपयता. तेंच उतर आनी तोच बावाट आमी पोर करता. खरें जेजू सोमी म्हूण तुज्या तोंडान उच्चारून तूं ओळखून घेशी आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केलो म्हूण काळजांतान बावात दर्शी जाल्यार तुका थारोन मेळटलें. थारोन म्हणजे सासणी जिवीत, साल्वसां. कशें मेवता भाव भयणांनो? काळजांत घालून तोंडांतल्यान विचारलें, आय एम द रायचियसनेस ऑफ गॉड. हांव जेजू क्रिस्ताचें सोदपण जावन आसा. हे वाच सिस्टर, इंग्लिशीन वाच आनी मागीर कोंकणीन वाच. इट्स इन इंग्लीश. 2 Corinthians 5:21. For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. जेजू कसलेंच पातक नासलें, पूण ताच्या एकवटान आमी देवाचेच पवित्रायेन देवाक मानवलोली जावचे खातीर ताका देवान आमचे सारको आपणा मुखार कांटाळो केलो. Praise God. Hallelujah. Thank you Jesus. भाव भयणांनो, by the confession of your mouth one is saved. I am the righteousness of God. हांव जेजू क्रिस्ताचें सोदपण जावन आसा, देवाक मानलोलो. आनी आमी कितें म्हणटा? आमच्या तोंडांतल्यान आमी कितें उच्चारता? आमच्या तोंडांतल्यान आमी उच्चारणी कसली करता. आनी हांव सगळ्या क्रिस्तांवांक विचारता, जेजूचेर सोत मानता पळय तांकां विचारता, तुजी उच्चारणी कितें? हांव पातकी? तुजी उच्चारणी हांव पातकी? नाजाल्यार देवाचें उतर म्हणटा, तुवें कितें म्हटलां पळय तें तुका मेळटलें. तूं तर म्हणटा हांव पातकी, नाल्यार तुवें तुज्या तोंडांतल्यान कितें उचल्लां पळय तें तुका मेळटलें. Because you just confess that I am a sinner. देवान सांगूंक ना तुका तूं पातकी म्हणून. जेन्ना तूं जेजू क्रिस्तान येयलोय नाजाल्यार तूं कसलो पातकी? कसली उच्चारणी तुजी?
आनी देवाचे तो साल्वास हांव तुका उलोवन तर मेवता आनी तूं तर हांव पातकी म्हणून तर कन्फेस करता, नाजाल्यार ह्या संवसारांत तूं यू आर लिव्हिंग बाय द लॉ ऑफ सीन एंड डेथ. आनी भाव भयणांनो, हांव सांगता, आय डोंट वॉन्ट टू प्लीज एनी वन. हांव कोणाक हांव खोशी करपाक येवंक ना. हांव सोप पळयता उलयता. तुजी तो रुचान आनी हांव पातकी म्हणून आहा, नाल्यार तूं देवा फुड्यान मानून घेताय हांव पातकी मनीस. हांव म्हणना आमी पातकां करिना, हांव म्हणना आमी पातकान जिवंक उबारना, पूण देवाच्या उतर हांगर सांगता, फॉर ही मेड him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Praise God. Hallelujah. Thank you Jesus. सोजमता तुमकां हांव कितें सांगता तें. कित्याक लागून आमच्या लायफान प्रॉब्लेम आहा कळ्ळें तुमकां? बिकॉज यू आर अलाउइंग सेटन इनसायड ऑफ युअर हार्ट. कित्याक देवसाराक इन्विटेशन तूं दिता. जेन्ना तूं देव कितें सांगता तें उतर आपणायनाय आनी देवसार सांगता तें उतर तुज्या तोंडांतल्यान उच्चारताय, तें तुज्या लायफान घडोवन येतलें. भाव भयणांनो, हांव सांगता पळय तें आयकात कान दिवन. तुवें तर हांव पातकी म्हटलाय नाल्यार तूं पातकी, कित्याक तुज्या तोंडांतल्यान उच्चारूंक ना. तुवें उच्चारलाय, देव येवन तुज्या तोंडांतल्यान तें उच्चारलें. यू ओपन युअर माउथ. तुवें साल्वासा मागोन घेतलाय देवाचें उतर उलोवन. तुवें म्हटलें, जेजू तूं जाण आसाय म्हाजो सोमी, म्हाजो दोनी, म्हाजो सरोंडार. जेजू तूं ह्या संवसारान येयलोय, तूं म्हाज्या खातीर मेलोय, म्हाज्या खातीर तूं पुनर्जीवन जालाय आनी आतां हांव जियेना, तूं म्हाज्या भितर जियेता. आनी जेजू तर तुज्या भितर जियेता, नाजाल्यार तूं कसलो पातकी? तूं कसलो पातकी? म्हणजे तूं म्हणटाय जेजू अजुनूय पातकान जियेता? जेजू पातक घेवन त्या खुर्सार गेलो. जेजू हांगा देवाचें उतर म्हणटा, ही वॉज मेड. तेका केलो पातक. पातक तो नको आसलो. तेका पातक म्हणटा तें खबर नासलें. भाव भयणांनो, जेजू भितर पातक नासलें. सर्गीच्या बापायन पातक तेज्या भितर आमचे सगळ्या शासनाच्या शासनांक जे ह्या संवसारान मनीस येताले तेजे पातक काडून तेज्या भितर वतले. ही पुट द रॉथ ऑफ सीन इनसायड ऑफ हिज सन. एक पातक अजून पासून आमी करूंक ना. ती पातक ऑलरेडी जेजून तेजे फारीकपण दिलें आहा जेजू कुडींत. आनी आमचें कन्फेशन, भाव भयणांनो, हांव पातकी. आमकां शिकयलां म्हणटत आमी ती म्हणत आहा. हांव म्हणना, हांवें बंद केलें. ज्या दिसा म्हाका कोण येयलें हांवें बंद केलें. पयलो पॅरट आहलो, नो मोर पॅरट, नो मोर पॅरट प्रेस. I have told in my teaching, I am not against any prayer, but certain words are wrong. उतरां थोडी wrong आहा. हांव म्हणटा, Hail Mary, Holy Mary, Mother of God, pray for sinners. Pray for us sinners now. Pray for sinners now and the hour of their death. Those who have not encountered Jesus. See, this prayer is for those who have not encountered Jesus. When you have encountered Jesus, जेन्ना तुवें जेजू क्रिस्ताक मानून घेतलोय, जेजू क्रिस्त म्हाजो सोमी, दोनी आनी सोरवंडार, नाजाल्यार तूं जेजू क्रिस्ता भाशेन देवाचें उतर म्हणटा 1 John 4:17. As Jesus is, so I am in this world, because you are restored completely over here. तुजो आत्मो जेजून परफेक्ट केल्लो आसा. As Jesus is, so are you.
ताका लागून हांवें गेल्या विकान हांवें एक स्टेटमेंट केल्लो. आय हॅव बीन सेव्ड, माय स्पिरीट हॅज बीन सेव्ड. म्हाका आत्म्यान म्हाका साल्वासन ऑलरेडी मेळ्ळें. आय एम बीइंग सेव्ड इन माय स्पिरीट मायंड, म्हणजे सोल मायंड मोनान आय एम बीइंग सेव्ड. कित्याक इट्स नॉट कंप्लीट. रोमन्स 12:2. And I will be saved is in my body. Because I will be saved means I will get a new body. This body is going to go in the mud, but when I am the day of judgment, I will have a godly body. Deva Vashin. Jaso Jesu ha taso. Means I am saved, I am being saved, and I will be saved. So I am already saved in my spirit. पातकाचो स्वयं माझ्या भितर ना. जेन्ना जेजू क्रिस्तान तू येयलोय तेन्ना तुज्या भितर पातकाचो स्वयं ना. भाव भयणानो, तुज्या भितर आनी पातकाचो स्वयं ना. पातकाचो स्वयं जेजून मुळान सान काडून उडयला. एकाक लागून तो येयलो ह्या संवसार. आमचो पातकाचो स्वयं काडपाक येयला. कॅडबरी आनी लॉलीपॉप दिवंक येवंक नाहलो भाव भयणानो. तो हांगा तो येयल्लो तुजो पातकाचो स्वयं काडपाक. आनी हो पातकाचो स्वयं मुळान सान काडून येयला. आनी तूं तर म्हणटा हांव पातक करतात भाव भयणानो. पातक आमी करतात ते आमचे कुडीन आनी आमच्या मोनान. पूण आत्म्यान तूं आनीक पातक करूंक शकना. कित्याक आत्मो तुजो देवान पवित्र आत्म्यान सील केल्लो आसा. एका दावा कडल्यान आमकां पातक येयलो. एका दावा कडल्यान आमकां पातक येयलो. दुसऱ्या दावांतल्यान आमकां सोंपपण येयलो. एक आदाव तर आमकां पातक दिवंक शकता. जनरेशन टू जनरेशन. आज जी भुरगीं जल्मतलीं हेच्या फुड्यान तेंच्या भितर आदावाचें तर पातक येवंक शकता. जो कोण जेजू क्रिस्ताचेर सोत मानता ताका जेजू क्रिस्ताचें सोंपपण मेळटा. धाकटें भुरगें पिशव्यान आसतना पातकाचो स्वयं घेवन येता भाव भयणानो. तेणें आजून पातक करूंक ना. ताका पातक म्हणटा तें धाकट्या भुरग्याक खबर ना. पूण तें पातकाचो स्वयं आपणाच्या भितर घेवन येता. जेन्ना तूं जेजू क्रिस्तान येताय तेन्ना जेजू क्रिस्ताचो स्वयं येता. जसो पातकाचो स्वयं येयल्लो तसो जेजू क्रिस्ताचो स्वयं तुज्या भितर येता. व्हेरी सिंपल. आमकां आदामा कडल्यान पातक येयलें तें कळटा. पूण जेजू क्रिस्तान आमकां सोंपपण येयलें तें कित्याक सोजमना भाव भयणानो. कित्याक आमचो कन्फ्युजन आजुनूय आहा. अजूनय आमी कित्याक कन्फ्यूज लायफ जियेता. आनी कन्फेशन आमी चेंज करपाक जाय भाव भयणानो. हांव नोको कहें करपाक जाय पळय तें तुमी. पूण तुमी करपाक जाय. नाजाल्यार मागीर म्हणो नाका आंगोर हें प्रिचींग आमकां दिवंक ना. कित्याक सगळीं जी कोण स्वर्गांत वतलीं तेमी वतलीं तेन्ना तुमी म्हणटले ब्रदर हें सांगूंक नाय मरे तुवें म्हाका. सकल आसलो पळय तेन्ना. पूण आयज तूं सांगूंक शकना आपणाक सांगूंक ना म्हणून. कित्याक आयज कान दिवन आयक. हांव पातकी म्हणपाची गरज ना. तें उतर स्कीप कर फुडलें म्हूण. म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. पूण हांव पातकी हें म्हणो नाका. शिकयला म्हणून भाव भयणानो पेरंट कहें आपले कितें शिकयलां तें पेरंट कहें आपले मुळांत आसता. अंडरस्टँडींग केन्ना घेतली ना आमी. जेजू म्हणटा जेजू क्रिस्ताक तूं सोत मानता. तूं म्हणटाय जेजू क्रिस्त म्हाजो सोमी दोनी आनी सरवंडा. तूं म्हणटाय भावार्थान म्हाका तेजें सोतपण मेवलां. पूण मागीर परतून म्हणटाय हांव पातकी. आतां खंयचें म्हाका सांग. तूं पातकी काय तूं देवाचें सोतपण. काय दोनूय तूं एका टायमार. दादलो आनी बायलूय. हय हाफ हाफ. ही सायड दादलो ही सायड बायल. अशें जाता.
धाडलो तो धाडलो, बायल ती बायल मोरोसलो. काय थोडी हाफ सिस्टर हाफ नो बायो कन्फेशन इट इज इम्पॉर्टंट. खंय तकली हालयली म्हणून म्हाका कळचें ना. म्हणटो दोन करपाक जाय भावा भयणांनी, इम्पॉर्टंट, व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांव मोगान सांगता भावा भयणांनी, हांव कितें शिकलां तें हांव तुमकां सांगता. कित्याक फाल्यां म्हणनाकात हें आमकां सांगूंक नाका. कन्फेशन जर रॉंग आहा नाजाल्यार करेक्ट करपाचें काम आमचें. तो तुका हांगोर वयताना तुका वणको दिसलो, पयलीं वणक्यान उडकी मारतले, मागीर वयर येतले आनी मागीर फुडें वयतले, काय वणको चुकोन वयतले? तशाक न्हू. तो म्हाका खंय दिसता बाबा हें देवाचें उतरां परमणे ना, नाजाल्यार हांवें करेक्शन करपाची गरज आसा. जेन्ना तूं हांव पाक्की म्हणटा एंट्री पॉयंट सैतानाक मेळ्ळो. He's come to steal, kill and destroy. आनी ताका लागून हांव सांगता भावा भयणांनो, कितें सांगता तें तो तूं आपणायशी जायतो फायदो जाता. आनी देवाच्यो मिलाग्री तुमच्या लायफान पळयतली न्ही. दुयेंस तुज्या लागीं येवचें ना, कित्याक सैतानाक एंट्री पॉयंट दिवंक ना. दुयेंसूय तुज्या भितर येवचें ना. एंट्री पॉयंट भावा भयणांनो रॉंग कन्फेशनाचेर जाता. प्रोवर्ब्स 18:21 म्हणटा, जिवीत आनी मरण म्हाजे जिवेर आसा, उतरां खंयची तूं तुज्या तोंडांतल्यान भायर काड. फकत साल्वासांव तुका देवाच्या उतरांत मेवता, ती मिलाद तुका देवाच्या उतरांत मेवता. बाकीची रॉंग कन्फेशनां करता ती इम्पॉर्टंट न्हू. देवान हो संवसार उलोवनूच रचला आनी ह्या सगळ्या संवसाराची पदवी देवान आमच्या भितर घातल्या, ती उलोवपाचेरूच आसा. Very important confession, and the righteousness of God is the most important confession, because it is by faith one is declared righteous, not by your works. तुवें कामां केले म्हणून तूं देवाचें सोदपण जावंक शकना. देवाचें सोदपण जावन आसा जेन्ना तूं जेजू क्रिस्ताक सोत मानताय तेन्ना फुकट देण. इट्स अ गिफ्ट. 6:23 पातळ दिता तो मुसारप मरण, देव दिता तें फुक्याचें देणें, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान सासणेक जिवीत. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. फुकट देणें भाव भयणां, तुका सासणीक जिवीत जें दिलां, जें सोदपण देवान दिलां, तें फुकट देणें तुका घाम घोवपाची गरजूच ना. The law of sin and death and the law of grace, the law of faith, ही दोन मिक्स करूंक जायना भाव भयणांनो. आनी जायते टायम कितें जाता, हे दोनूय आमी मिक्स करता. खूब जाणां अशें सांगता, ब्रदर पूण हांवें 100 टायम्स तें म्हटलें जेजू तुज्या गायन कांयच सांगना पळय, कित्याक तुवें ऑलरेडी चिंतलां 100 टायम्स आपूण मुळात आपूण बरी जातली. सो लॉ ग्रेस इज देवान केलां, हांवें मानलां तें म्हाजें जालें, पळोवन रावना. थॉमस फेथ न्हू. फाल्यांचें रिडींग म्हाका दिसता, फाल्यांचें गॉस्पेल, टुमॉरोज गॉस्पेल, जॉन 20:24 onwards, 24 to 29. It's talking about Thomas here. Thomas कितें सांगता? थॉमस म्हणटा आपूण पयल्या बगर आपूण सपना म्हणटा. हांगा भाव भयणांनो पळोवपाची गरज ना. जेजून तर फुकट देणें तुका दिलां, भावार्थान आपणावपाक जाय. यू डोंट रिक्वायर फेथ. तुका भावार्थ नाका,
फुड्यान हांव तुमकां भावार जावं म्हाका पळोवपाक, कितक्या जाणांक भावार जावं म्हाका पळोवपाक, कोणाक जावं भावार म्हाका हांव हांगर आहा तो पळोवपाक, कित्याक तुमच्या दोळ्यांनी दिसता न्ही, दिसता पळय तेचेर भावाक कोणूय धरूं सुद्दां. जेजू म्हणटा, जेजूचें डेफिनेशन फेथाचें, जो कोण म्हाका पळोवंक ना आनी म्हाजेर विश्वास दवरता तो सुभागी. जेजूचें डेफिनेशन फेथाचें. कोणे ना ती सोत मानता ती सुभागी. पळय नासतना जो सोत मानता तो सुभागी भाव भयणां. जेजून तो तुका फुकट देणें दिला सोतपण, फुकट देणें दिला तुका साश्मीक जिवीत, नाजाल्यार ताका आनी अणभवपाची गरज ना, फुकट देणें. कितके जाणां काजाराक गिफ्ट घेवन गेल्यान तुमी काजाराक बड्डेयाक गेल्यान कोण गेला बड्डेयाक काजाराक गिफ्ट घेवन? कोण वचोंक ना. तूं एकलीच गेलो, तुवें एकल्यानूच पयशे मारले, बाकीच्यांनी कोणच मारले. तुवें म्हणल्यार Everybody goes. सगळ्यांनी म्हणल्यार न्हू, मागीर तूं गिफ्ट घेवन गेल्या उपरांत ताका 500 रुपया म्हणल्यार दी म्हणल्यार फ्री दिता न्हू, मोग दाखयता तुजी. जेजून खुर्सार गेलो, आमच्या वासत मेलो आनी आपणाचो मोग दाखयलो आनी तुका फुकट देणें. तें फुकट देणें तुका देवान दिलां, दितलो न्हू, ऑलरेडी दिलां, तें आपणावपाक जाय. कुरपा म्हणजे देवान कितें केलां पळय तें, भावार हांव आपणायता पळय तें. तुवें 100 टायम्स म्हटलें म्हणून चेंजीस कांय जायना, तुजें मन रिन्यू करताय तूं 100 टायम्स म्हणून. जायते जाणांचे अंडरस्टँडींग आहा 100 टायम्स म्हटल्या उपरांत आपूण हील जातली ना. 100 टायम्स तूं म्हणटाय तुजें मन रिन्यू करपाक, कित्याक तुका दुखता. समज तुजी कूड तुका दुखता आनी दुखता पळय तेन्ना तुका सोसूंक जायना, पूण देवाचें उतर म्हणटा तेज्या गायांनी हांव बरो जालो, पूण म्हाका कुडीन दिसती पडना. म्हणून हांव कितें करता, देवाचें उतर घेता आनी 100 टायम म्हणत रावता आनी म्हाजें मन बदलता. आतां भयण सांगताली आपणाचो कोणो दुखतालो, आपणें न्हुकून घातलो आनी देवाक आर्गां दीत रावलो. कितें जालें, दुखीर जो तेजो फोकस आसलो देवाक आर्गां दिवंक गेलो. पूण जे देवान केल्लें कुरपा भावार्थान आपणायली तुजी जाली. इंटरनॅशनल प्रिचर नाका तुका ते कोणी दिवपाक. फर्स्ट टायम हांगर कोण येवन उबो रावता तुजेर हात धरतलो, तूं पडटलो सो. हात कोणाचो? फकत हात म्हाजो, पूण ह्या हातींतल्यान पदवी देवाची भायर सरता. कित्याक तेणेन सांगलें वच आनी हात धर. हांवें हात धरल्या उपरांत फुडलें कितें काम करूंक जाय तो करतलो, कित्याक तेणेन सांगलां. तेजी उतरां तेणेन सांबाळूंक जाय. देवाचें उतर म्हणटा आपूण तें उतर सांबाळटा. आपूण जें उतर उलयलां तें घडोवन येयल्या बगर परतून तें येवचेंच न्ही. देवाचें उतर सांग म्हणजे तो आपणाचें उतर तो राखता. पूण परतून आमच्या टॉपिकार येवया. आमी कितकीं जाणां भाव भयणांनो आमी जेजू क्रिस्ताचें सोंपता. व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्फेशन म्हणटा तें. एका आदावान सांग आमकां पातो केले, एका जेजू क्रिस्तान सांग आमकां सोंपता. तुवें भरपूर देवाचें काम केलें, हांवें देवाच्या आंगोर येवन उतर दिलें आनी म्हणून म्हाका देवाचें सोंतपण मेवतलें ना. सोंतपण म्हाका फुकट देणें. हांवें भावार्थान तें आपणायलां. हांव जेजू क्रिस्ताचें सोंतपण. जसो जेजू तसो हांव. हांवें आपणायलां. म्हाज्या भितर जेजू जियेता. आपणायलां हें उतर. जो मेरेन तूं आपणायनाय, तुज्या काळजान घालिनाय, तोंडांतल्यान भायर कितें येतलें? देवाचें उतर म्हणटा फ्रॉम द अबंडन्स ऑफ युअर हार्ट शॅल युअर माउथ स्पीक. तुवें देवाचें उतर तुज्या
काळजान घातलाय ते तोंडांतल्यान भायर येता. काळजान तर तुवें सगळे संवसाराची उतरां घातल्या नाल्यार संवसाराचीच उतरां तुज्या तोंडांतल्यान भायर येतली बाय डिफॉल्ट. बाय डिफॉल्ट येतली. नाजाल्यार घरा वयताना पळया, तुका तर कळपाक जाय हो मनीस संवसारी काय हो मनीस देवाच्या उतरान आसलेलो. वाटेर वयताना तो तुका सांगतलो. देवाच्या उतर उलयत वयतलो जाणा जाणें मुगो ते ते म्हणून ओय म्हटलें म्हणटो ते तोय ते आनी चिंतपाचें ना मागीर संवसारी. आनी वयताना तर म्हटलें ती भयणीन कितें टेस्टमनी दिली, पावरफूल टेस्टमनी. देवाचें उतर ती घेतली, देवाचें उतर घेवन ती जियेली. असलें उलयत वयता पळय तेन्ना कितें केलें, आंगर घेतलेले ते घेवन घरा गेले आनी दोगा तिगा जाणांक तुवें वचोन सांगलें हो मनीस देवाच्या उतरान रिगलोलो मनीस. सैतान तुजो वाटेर हांगर भायर सरतानाच म्हणटा हेका आतां मातशी घालुया फिरकी. 4 भाशेच्यो माती आहा आनी हेजेर शिकवण केल्या. पुतून थंयसर वयचें न्हू. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीसस. 2 Corinthians 5:18-19. Now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ, and has given us the ministry of reconciliation. That is, that God was in Christ, reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. हे सगळें देवा कडसून आयलां. ताणें क्रिस्ता वरवीं समाधान करून आमकां आपले वेंगेन परतून हाडल्या. आनी ह्या समाधानाचें बुडयारपण आमच्या हातान घालां. हांव सांगूंक सोदतां तें हें, देव मनशाची पातकां तांचेर आड मनांत दवरिना, पूण क्रिस्ता सोबें देव संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक आपले वेंगेन परतून घेता. आनी आतां ह्या समाधानाचो संदेश ताणें आमचे अधीन केला. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. भाव भयणांनी देवाचें उतर म्हणटा. Now all things are of God. आमी सगळीं देवाची. एक एकलो ह्या संवसारांत येयला. खंयच्याय धर्माचो तो आसा, खंयच्याय धर्माचो तो आसा, एक एकलो जो संवसारांत येयला ती देवाची रची. आतां दुसऱ्या देवाक बसता ती गजाल दुसरी, पूण रचणार एकूच सोबीचो बापूय जेजू क्रिस्त आनी पवित्र आनीक रचणार ना ह्या संवसार. There is only one God, the Father, the Son and the Holy Spirit. हांगा देवाचें उतर म्हणटाना all things are of God, who has reconciled us to himself through Christ Jesus. आमी भाव भयणांनो रेबान आसली, पातकाच्या रेबान आमी आसली. जेजू क्रिस्त येता, सर्गेचो बापूय ताका ह्या संवसारांत धाडटा. कित्याक ताणें आमचो मोग केला. आमी ताच्या कडल्यान पयस आसली आनी ताका आमकां एकटावपाक जाय. म्हणटच आतां कसो एकटायतलो? जी रेबान आसली तांकां पयलीं धुवन काडटा आनी धुवन काडपाक आपणाच्या पुताक दिसता. सगळ्यान पयलीं भाव भयणांनो जेन्ना आदाम
पातोक केले. सगळ्यान पयले जेन्ना आदावान पातोक केले तेन्ना जेजून स्वर्गीच्या बापायन कितें केलें? सगळ्यान पयले तांकां न्हेसपाक एक जनावर मारलें. आनी बायबलार बरयलां की सॅक्रिफायस द एनिमल, पूण हांव 100% शुअर आहा इट वॉज अ लॅम्ब. इट वॉज अ लॅम्ब. म्हणटकच तेणें पयली एक बोली तयार केली, ताका मानली, तेजी न्हेसवण केली आनी तेंचे पातोक कवर केलें. First sacrifice, the blood of the animals was covering your sin. जी मेंढराचे रोगो जे आदल्या कोरारान गोवयताले ते पातोक धुवन वचपाक न्हू, तुजे पातोक लिपोवपाक. जेन्ना जेजू क्रिस्त येयलो आनी आपूण मेंढरो जालो आनी आपणाचे पवित्र वत आमच्या खातीर गोवयलें, तेन्ना तेणेन आमकां पातकांनी धुवन काडली. आतां आमच्या भितर आनी पातोक ना. जेन्ना स्वर्गीचो बापूय तुका पळयता तेन्ना ताका फकत आपणाच्या पुताचे पवित्र वत आमचेर दिसता. ताका लागून देवाचें उतर हांगर म्हणटा, हू हॅज रिकन्साइल्ड अस टू हिमसेल्फ थ्रू क्रायस्ट. जेजू क्रिस्तान आमकां तेणेन आपणायलीं भाव भयणां. हे पवित्र वत जे जेजू क्रिस्तान गोवयलो आमच्या खातीर, एक एक थेंब हो देवाचो एक एक थेंब आमकां धुवन काडटा. रेवलेशन 12:11 म्हणटा, वी आर सेव्ड बाय द ब्लड ऑफ क्रायस्ट. आमकां देवाच्या रोगतान सोडवण मेळ्ळा. रोखत भाव भयणांनो, देवाचे आमकां जेजून आमकां आपणाच्या बापाय लागीं एकठांयलो. हे रोगत देवाचें. मेंढरो जालो आमच्या खातीर, तो बळी जालो. आपणाची गोमटी फुडें केली उडय म्हणून. बापायक सांगलें आपूण वयता आनी आपूण जाता ती बळी. आनी येयलो मनीस म्हणून ह्या संवसारान येयलो भाव भयणां. मनीस म्हणून जियेलो, देव म्हणून. मनीस जावन तेणें हे सगळे कायदे दवरले. आमकां आनी कायदे दवरपाचे ना. आतां आमकां कायदो धरूंक जावो, तो कायदो भावार्थाचो, तो कायदो कुरपेचो. आमच्या खातीर जेजून सगळें केलां, तेणेन केलां पळय तितून आमी उबी रावपाक जाय. आमी चिंतन भाव भयणांनो, आमी कितें करतले काय म्हणून तुवें करूंक जाय पळय तें देवान कितें केलां तें फकत आपणाय. भावार्थ, बाय ग्रेस थ्रू फेथ यू हॅव बीन सेव्ड, नॉट बाय युअर वर्क्स. बाय ग्रेस थ्रू फेथ. देवाची कृपा तुजो भाव. सिंपल उतरांनी, देवाची कृपा तुजो भावार तूं आपणायताय देवान कितें केलां पळय. 6 दिसांनी देवान हो संवसार रचलो. 6 दिसांनी. तेच्या उपरांत देवान आनी एक वोस करूंक ना भाव भयणांनो, एक सिंगल वोस. आयज पासून कांय उणें पडना. एक जेजू क्रिस्त आमच्या खातीर मेला आनी ताणें त्या खुर्सार वचोन म्हटलां, इट इज फिनिश. कोंकणीन कितें म्हणटा? संपाटलें. कोवार म्हणटा तो, काय आनी तुवें करपाची गरज ना, हांवें कितें करूंक जाय आसलें तुमच्या खातीर केलें. तुका रोगो धोवपाची गरज ना, तुका मेंढरो दिवपाचो गरज ना. हांव जालो तुजो मेंढरो. तुजे पातोक हांवें सासणाच्या सासणान धुवन काडलें. एक बसून तुजेर आपणें, एक बसून कांय चिटकी तुजेर हांवें सोडून तुका सारकें नितोळ केलें. as white as snow.
इतके नितोड केला भाव भयणांनी. हे रोगोत आपणाचे गोवन तेणेन आपणाच्या सगळ्यांक आमकां जी कोण जेजू क्रिस्ताचेर सोत मानता, फकत सोत मानता पळय ती. इन द बिलिव्हिंग इज द रिसिव्हिंग. इंग्लिशीन हांव म्हणटा, इफ यू बिलीव यू शॅल रिसीव, इफ यू डाउट यू आर विदाउट. व्हेरी सिंपल. इन युअर बिलिव्हिंग इज द रिसिव्हिंग. तूं सोत मानताय तुका मेळटलें, नाजाल्यार तेका आनी दुसरो उपाय ना, कित्याक सोत मानूनच मेळटलें नवो करार. न्यू टेस्टमेंट इज बिलिव्हिंग, ओल्ड टेस्टमेंट इज वर्क्स. आमी आदल्या करारान ना देवान नवो करार केला आमच्या बारी, आनी हो नवो करार जावन आसा सोत मानपाचो. आमी फकत जे देवान आमच्या खातीर केला ते सोत मानपाक जाय भाव भयणां. आमी सिंपल करून शिकयता भाव भयणां. हेच्याहून सिंपल आनी जायना. तेका लागून देवाचें उतर तुका खबर आसपाक जाय. देवान म्हाज्या खातीर कितें केलां, हांव जेजू क्रिस्तान कोण, म्हाजी आयडेंटिटी तर ह्या संवसारान म्हाका खबर ना. एज हांव पयलो हांव दादलो, मागीर म्हाजें प्रोफेशन, मागीर हांव बापूय, आनी अशें म्हाजीशी आहा पळय ती म्हाजी आयडेंटिटी. तसोच जेजू क्रिस्तान हांव कोण हें देवाचें उतर सांगता. जेजू क्रिस्तान तूं कोण, तुजी इन्व्हेंटरी. ह्या ब्रदर सेबीन आतां हांगर बेकरी आहा. ब्रदर सेबीक तर खबरूच ना तेजे बेकरीन कितें वस्तू आहात पळय त्यो. चोरीक गेलो नाल्यार तो कितें सांगतलो, ना एक हें आहलें एक तें आहलें. तो म्हणटलो ना एक आहलें तें नाका, तुजें कितें आहलें तें सांग. 4 मुदयो आहल्यो, 4 साखळी आहल्यो. साखळे ना आतां मातशें तें स्टायल जालें न्हू साखळे घालपाक. चेन म्हणजे सापड न्हू कोंकणीन. हांवें कितें रॉंग घेतला. सिस्टर आसता हांवें तशेंच ट्रान्सलेट केलें न्हू. इंग्लिशीन चेन म्हणजे चेन म्हणजे कोंकणीन सापड. कोंकणीन कितें म्हणटा, सरकळी. बरें चेनान कोंकणीन कितें म्हणटा सांग. हे रॉंग डेफिनेशन. चेन म्हणजे साखळ. प्रेज गॉड. मातशें केन्ना मागीर इल्लें मातशें लायट जावपाक जाय न्हू. म्हणटच भाव भयणांनो, इतकी देवाची कृपा. आनी आमी जायते टायम भाव भयणांनो आमी जेजू क्रिस्तान कोण ती आमकां खबर. हांव पातकी म्हणटा. आतां देव तुका म्हणटा तूं यू आर अ मिनिस्टर ऑफ रिकन्सिलेशन. तूं आपणें जें केलां आतां तुका आपणें ती पदवी दिल्या. वच आनी जेजू लागीं लोकांक हाड. हांवें जेजू म्हणटा हांवें बापाय लागीं हाडलें तेंकां. आनी जो कोण म्हाजेर आजून सोत मानूंक ना वच तेंकां परगोटणी कर आनी तूं आतां तेंकां एकता. यू आर द मिनिस्टर ऑफ रिकन्सिलेशन. कोंकणीन म्हणटा संदानाची मुण्यारपण. आमकां रोल आहा भाव भयणांनो. हांगर येयले 2 टायम जेवण जेयलोय आनी 2 टायम चाव पिलोय हें करपाक तुका धाडलां. इतको वयर सांग, इतको दिसपेस केला ताणें तुका हांगर धाडपाक. स्पेशल फ्लायट हांगर देंवोवची पडटा ताका एकल्या कुशव्यान घालपाक. आनी भाव भयणांनो आमी कितें करता, येयल्या कितें हाडलें, खंय गेले खंय ना, कितें हाडलें कांय ना.
हे आमचे जिवीत जालां भाव भयण, पूण देवान तुका ह्या संवसारांत कित्याक लागून तरी घातला हें आमकां कोणाकूच खबर. आनी हांव म्हणना सगळ्यांक देवाचें उतर सगळींच जाणां देवाचें उतर परगडटलीं ना, पूण सगळ्यांक मिनिस्ट्री दिल्या न्हू. हात करता जे हात काम करता ते पांव करूंक शकता, जे नाक करता ते तोंड करूंक शकता. एक एका मेंबराची एक रोल आहा, तुजोय रोल आहा. देवा की सर म्हाजो रोल कितें? जरमाया 29:11 कितें म्हणटा? आय हॅव अ प्लॅन फॉर यू. आनी जायतीं जाणां हें बरें वाचता, देवान म्हाका बरें प्लॅन, पूण देवाक अजूनय विचारूंक ना कसलो प्लॅन पळय तो. God has a plan for me, a plan to prosper me and not to harm me. आनी ह्या उतराचेर आमी जियेता. हांव थंयसर आसलो एका टायमार, हांव असोच चिंतालो, म्हणून हांव आतां तुमकां सांगूंक शकता. हांवूय चिंतालो देवाक म्हाका कितें प्लॅन आहा, पूण मागीर जेन्ना देवाच्या उतरान गेलो तेन्ना म्हाका सांगलें प्लॅन कितें आहा पळय तो. 12 आनी 13 सांगता भाव भयणानू प्लॅन कितें आहा पळय तो. सिस्टर वाच 12 आनी 13. Jeremiah 29:11 आणि 12 and 13. तुम्ही म्हजेशी येवन म्हाका उलो मारतात आनी प्रार्थना करतात तेन्ना हांव तुमचें आयकतलो. तुम्ही म्हाका सोदतात तेन्ना हांव तुमकां मेळटलो. सगळ्या काळजान म्हाका सोदून येशीत तर. भाव भयणांनी कितें म्हणटा? प्लान आहा म्हणटा. म्हाजो प्लान आहा तुका, पूण तूं यो भासाभास करुया आनी भासाभास केल्या उपरांत आपूण तुका सांगतलो. आनी भाव भयणांनी म्हाका सदांच सोपान येतालें, हांवें लास्ट टायम सांगलें. आनी भुरगेपणार सावन हें सोपान येता. आनी हांव चिंता हें सोपान म्हाका कित्याक तरी येता काय म्हणून. आतां येयना. उदीक येता म्हज्या लागीं आनी व्हडलें म्हणजे मागीर सुनामी येयला पळय तेन्ना म्हाका कळलें सुनामी म्हणून हें उतर आहा. म्हाका खबर पासून नासली, कित्याक हांव मातसो हायली एडुकेटेड. म्हणटकच सुनामी हें उतर म्हाका खबर नासली. सिस्टर अजाप जाता. म्हणटकच हें सुनामी हें उतर म्हाका खबर नासली. तेन्ना कळलें जेन्ना सुनामी येयली पळय तेन्ना. पूण ही सुनामी म्हाका डेली सपनान येताली. उदीक म्हाजेशीन येता आनी हांव उदका कडल्यान धांवता आनी हांव सदांच धांवता पूण उदीक येता म्हाज्या कडेन. जेन्ना देवाच्या उतरान येयलें तेन्ना पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें सपन कितें पळय तें. हें उदीक म्हणूंक लागलो देवाचें उतर तुका हात लावन सोदतालें, तूं ह्या उतरा कडल्यान धांवलय आनी तुका चान्स ना तेन्ना तूं थांबलय. आतां देवाचें उतर पळय. जेन्ना देवाचें उतर परगडपाक लागलो तेन्नाच्यान सपन बंद जालें येवपाचें, आजून पासून येवना. पूण भुरग्यापणार सावन म्हाका हें सपन येतालें. पवित्र आत्म्यान म्हाका तेजें इंटरप्रिटेशन जेन्ना हांव देवाच्या उतरान येयलो तेन्ना दिलें. आतां येना भाव भयणी, कित्याक देव सपनान म्हाका कितें तरी सांगूंक सोदता आनी हांवें चिंतूंक ना. आनी जायत्या जाणांक तुमकां तशें कॉमन सपन आसतलें. जायत्या जाणांक अशें एक कॉमन सपन आसतलें जें तुमकां पडत आसता. तेन्ना ते इसारा देवाक ह्या सपना उद्देशी तूं म्हाका कितें सांगूंक सोदता. ही भासाभास कर देवा वांगडा. देवाचें उतर म्हणटा यो म्हाज्या कडेन आनी येयल्या उपरांत भाव भयणानू देव तुजीशी उलयता. आमकां कितें दिसता देव आमचीशी उलयना. एक तर देव फोट मारता नाजाल्यार आमी फोट मारता. देवाचें उतर म्हणटा म्हाजी मेंढरां म्हाजो आवाज आयकतली. माय शीप विल हियर माय वॉयस. म्हणजे तो उलयता. म्हणजे देव उलयता तुज्या कान सद्या बंद. तुज्या कानान तेणें बोटां घातल्या आनी हो तुजो आवाज ब्लॉक केला. कोणें बोटां घातल्या? तेणें. कोणें? तेणें.
दोनाय सायडींनी बोटां घातल्या आनी तुमकां आवाज येवंक दिना. द वॉयस ऑफ अ स्ट्रेंजर यू विल नॉट हियर. पूण तेजो आवाज कसो येता तुमकां? कित्याक तो सुबेज उलयता. देवाचो आवाज येयना कित्याक तुकान घेवंक ना भाव भयणांनी. संवसाराच्यो वस्तू आमकां सगळ्यो रोखडोच कळटा. देव तर म्हणटा म्हाजी मेंढरां म्हाजो आवाज आयकतले नाल्यार आयको येवपाकूच जाव. आनी जायते जाणां अशें हिसाबतात भाव भयणांनी, देव तुका आवाज कसो आयको येता? मातशें वचना, हांवें ऑडिबल आवाज आयकोंक ना केन्ना. अजून पासून हांव सच सांगता, अजून पासून हांवें ऑडिबल आवाज आयकोंक ना. पूण देव म्हाज्या आत्म्यान उलयता तें म्हाका रोखडेंच कळटा. ही भयण एलिझा, सिस्टर एलिझा म्हाका त्या दिसा आपणाचे ब्रदर इन लॉची सांगताली, तेन्ना म्हाजेशी उलयलो आत्मो, पवित्र आत्मो म्हाजेशी उलयलो म्हाज्या आत्म्यान. आनी टक करून ताणें म्हाका देवाचें उतर दिलें, तुका सांग की ताका कन्फेस करूंक जाय, जेजू तूं म्हाजो सोनी, तूं म्हाजो दोनी, म्हाजो सोनी. सिस्टर सांगलेलें न्ही तुका, He quickens your spirit. ऑडिबल आवाज सिस्टर शर्मिला आयकता, एकदा दोनदा न्ही, खूब टायम. ऑडिबल आवाज आयको येता भाव भयणांनी. 2 दीस जाले म्हाका सिस्टर झिनियान फोन केलो आनी म्हणूंक लागली ती सद्या पोलंडान सायकलीर वयताली ती आनी तिका आवाज येता. झिनिया स्टॉप. आनी ती म्हणटा आपूण हे सायडीन ते सायडीन पळयता कळना. आपूण रावली म्हणटा, रावल्या पण सायडीक पयली नाल्यार कोण तरी एक बायल वस आनी ते कडेन उलय. ती गेली आनी ते कडेन उलयली आनी तेन्ना ती आपणाचे कितें प्रॉब्लमान आसली, देवान तिका थंयसर देवाचें उतर दिवपाक दिलें. देवाक जाय नाल्यार ऑडिबल आवाजानूय उलयतलो, तुज्या आत्म्यान उलयतलो, देवाच्या उतरान सावन उलयतलो. अश्यो सायडीनी वस्तू घडटा तेंच्या कडल्यान उलयतलो. म्हाका अशें कितकेच टायम देव म्हाज्या सुण्या कडल्यान उलयता. स्पोक टू माय डॉग्स. सुण्या कडल्यान म्हाका कितकेच देव म्हाका एग्जाम्पल दिता. म्हणटा पळय कितें हांगर सायडीन कितें आहा पळय तेच्या कडल्यान देव उलयता. गॉड इज गोइंग टू स्पीक टू यू इन डिफरंट वेज. देव तर गाडवा कडल्यान उलोवंक शकता नाल्यार सुण्या कडल्यान कित्याक उलयतलो. देव एकदां थापटूय मारता. मारता मारिना. सॉल आसलो सॉल, मागीर पॉल जालो, तेजेर असले मारले, गाडवा वयलो खाला, घोड्या वयलो खाला. पडलो न्हू तो खाला, कहो पडलो. एक लायले न्हू आपणाक पिडापीट दिता. कितें म्हटलें? He didn't say, Saul, Saul, why you are persecuting my church? He didn't say, Saul, Saul, why you are persecuting my church? He said, Saul, Saul, why are you persecuting me? जेन्ना पर्सिक्युशन येता भाव भयणांनो, पर्सिक्युशन तूं त्या मनशाक दिनाय, तूं जेजू क्रिस्ताक तें पर्सिक्युशन दिता. तें ताणें म्हटलें. Why are you persecuting me? He didn't say, why are you persecuting the church? मणिपुरात जे आता घडटा, they are not persecuting the people, they are persecuting Jesus. And God says, let vengeance be mine. God is saying, let vengeance be mine. Too bogus. You forgive those who are persecuting you.
Vengeance is mine. At the right time, I will slap them from the horse or from the donkey. You are never persecuting. तू तर जेजू क्रिस्ताक लागून तर तुवें म्हाका धागाय मारले, म्हाका मारूंक नाय तुवें. देवाचें उतर म्हणून तुवें म्हाका मारूंक ना, तुवें आपणाक मारले म्हणून. देवाचें उतर म्हणटा एक ग्लास उदीक तो तुवें कोणाकूय दिले तर ताका दिवंक ना, तुवें आपणाक दिलें. If you have done the least to your neighbor or to your friend, you have done it to me. म्हाका केलें. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. म्हणटकच कितली व्हडली आमची मिनिस्ट्री भाव भयणां. फुडें म्हणटा देवाचें उतर, that is that God was in Christ reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them. देव भाव भयणांनी तुजी पातकान तुका बोटां घालिना. हे पातोक, हे पातोक, हे पातोक, हे पातोक तुका सांगना. जेन्ना आपणाच्या पुताच्या रोगात पळयता सगळीं पातकां कंप्लीट कोबार. आनी आयज आमकां संदी दिल्या भाव भयणांनी सगळ्यांक तुमकां देव म्हणटा एक उतर, एक लायन. जेजू हें उतर तरी दुसऱ्याक सांग आनी ताका तुज्या उतरान. यू आर द मिनिस्टर ऑफ रिकन्सायलेशन. एकटावपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी जावन एकल्याक आमकां दिल्ली. एका एका मनशाक भाव भयणां आमकां देव म्हणटा एक उतर तरी आपणाचें. एक उतर, एक ओत्मो तुवें तर साल्वार केलोय भाव भयणांनो. जेजू क्रिस्ताक लागून व्हडली तुजी इनाम स्वर्गार. व्हडलो इनाम तुजो स्वर्गार. एक मनीस कित्याक देव विचारतलो तुका जेन्ना झडटेचो दीस आमकां सगळ्यांक आमकां हा भाव भयणांनो. झडटेचो दीस आमकां सगळ्यांक हा तेन्ना देव तुका विचारचो ना तुवें हें केलें तें केलें. तुवें कितके लोक आपणा लागीं हाडले दाखय. तेन्ना तूं म्हणूंक शकता पळय हे लायनी फाटल्यान आहात हे सगळे म्हाजे. हे लायनी फाटल्यान आहात हे सगळे म्हाजे. एक हाडलाय नाल्यार तुज्या फाटल्यान एक आसतलें. आनी 100 हाडल्या नाल्यार तुज्या फाटल्यान 100 आसतलें. आनी देव म्हणटलो चल वच तुका व्हडलो हांवें इनाम दवरलो. हांगर इनाम सोदिनाकान भाव भयणांनो. देवान वयर तुका व्हडलें मेन्शन तयार करून दवरलेलो. व्हडलो बंगलो आहा तुका तुज्या नांवार करून दवरलेलो आहा. जेजू म्हणटा न्हू आपूण वयता बापाय लागीं कित्याक तुमकां बंगले तयार करता. I'm going to the Father to prepare a mansion for you. तो गेला एडवान्स. सगळ्यांक तुमकां कितके जाय कितके BHK जाय तुमकां. 1 BHK पावतलो काय सेपरेट तुमकां जाय तितके मागूंक शकता. 5 BHK बसून दिता तुमचो. लास्ट 5 BHK. प्रेज गॉड. म्हणटकच सगळीं आमी संदानाची मुनियारपण आहा आमकां सगळ्यांक. प्रेज गॉड. हालेलुया. नेक्स्ट स्क्रिप्चर. I am the ambassador for Christ. Now, then, we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. म्हणटोच आमी क्रिस्ताचे प्रतिनिधी, आमचे उद्देशी खुद देव तुमकां उलो करता. कोणाचे प्रतिनिधी? कोणाचे प्रतिनिधी? क्रिस्ताचे. किती वाचले? म्हणटोच आमी क्रिस्ताचे प्रतिनिधी, आमचे उद्देशी खुद
देव तुमकां उलो करता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनोती करता, देवाचे वेंगी परतून येयात. आमेन. सावपावली चुकलो हो बरोवपाक हो दिसता. आमी क्रिस्ताचे You are the ambassador of Christ. कितले जाण हांगा प्रतिनिधी आहात? How many are ambassadors of Christ? कामूच आमचें. एम्बेसिडर म्हणजे रिप्रेझेंटेटिव्ह. हांव जेजू क्रिस्ताचो रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगर. हांव जेजू क्रिस्ताक हांव हांगर रिप्रेझेंट करता. हांव तेजो प्रतिनिधी हांगर. I stand for him. If I am the ambassador of Christ, ambassador येताली बेश्टोच बसता. ambassador म्हणजे ती आदी गाडी येताली ती न्हू. ती जे पयली येताली आमच्या टायमार आसली ambassador गाडी येताली. बरी व्हडली आसताली ती न्हू. I am the ambassador of Christ म्हणजे हांव देवाचो प्रतिनिधी. I stand for Christ. येलो ओवर रावलो म्हणून जालें. आता इंडियन एम्बसी म्हणून आसता, UK एम्बसी आनी जर्मनी एम्बसी, फ्रांस एम्बसी, सगळे एम्बसीज हांगा आसता. आनी ह्या एम्बसीनी कोण आसता? एम्बेसिडर्स आसता. ते कितें करता? आपणाच्या कंट्रीक रिप्रेझेंट करता. आमी जेजूच्या कंट्रीक रिप्रेझेंट करता. जेजूची कंट्री खंयची? स्वर्गाक रिप्रेझेंट करता. पूण बाब भयणान बोल्सान हात घालून पांयार पांयां उडय. आमी चिंता ना दुसरो वचोन देवाचें उतर दितलो. ना, सोंपल्यांचें. जर एका मनशाक देवान हो गूण दिल्लो, देव तुका कांयच करूंक लावचो ना जे तुवें जावचें ना. God will not tell you to do something that you cannot do, or He has not empowered you to. कांयच करूंक लावचो ना. म्हणटच ऑलरेडी आमच्या भितर हो गूण घातलेलो आहा. कांयच ना जाल्यार हो तरी गूण घातलेलो आहा. आरे पनिनो म्हणटा पळय थंयसर देवाचें उतर दिता, तूं थंयसर यो, हो तरी तुका गूण घातलेलो आहा. इतको तरी लोकांक तूं घेता आनी हांगर येता. कितकीं जाणां हांगर लोक घेवन येता आमी जाणा. हांव जाणा कितकीं जाणां हाडटा पळय ती हांगर. जायत्या जाणांनी लोक हांगर हाडला. हो आमचो ब्रदर हाडीत आसा, डॉक्टर का सिस्टर आरतीन कितक्या जाणांनी, सिस्टर जेलिनाक गेली. आतां कितें करता आमी? हाडटा. कित्याक आमी जाणात आमी एम्बेसिडर म्हणून, आमी प्रतिनिधी म्हणून आमकां खबर आहा आनी आमी येता आनी आमी जे अनुभवला ते दुसऱ्यांकूय दिवया म्हणून आमी चिंता. प्रेज गॉड. हालेलुया. टायम जालो. मागीर हो स्क्रिप्चर इन डिटेल फुडल्या हाका घेवया. कितें प्रेयर रिक्वेस्ट आहा कोणाचो? चला चला चला. आनी कोणाचो कितें प्रेयर रिक्वेस्ट? उभी रावया मातशी. वच बसली न्हू. मातशें रोगात मातशें तुमचें गरम जावनी. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. अरे एक वर जालें हांव उलयतां आनी हांवें नेटान आवाज काडलो जाल्यार तुमी नेटान काडटा.
हालेलुया. तुमचे आवाज तुमच्या भितर आहा. लिपोवन धरला तुम्ही. म्हाका सारको तुम्ही डिफ्यूज करून उलयत तरी इतको तुमच्या भितर आवाज आहा. एक मागणे करूया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गीच्या बापा, या वेळा खातीर तुका आर्ग आनी महिमा दिता. या पावसा खातीर तुका आर्ग आनी महिमा. ही सगळी तुजी महिमा जेजू. हो पावस आमकां जाव म्हणून तुवें धाडला. हे उदीक आमकां गिमान जाय पडटा. तेजी तूं आतां आमची गरज गिमान आमकां कितें जाय ती ऑलरेडी तूं आतां आमकां दिता. आनी हे सगळे शेतकामती जे काम करतात तेंचें काम तूं राखताय म्हणून देवा तुका आर्ग आनी महिमा दिता. आनी भरपूर ह्या वर्सा तूं तेंकां पीक दितले म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता. आनी हे जे भाव भयणां तुजें उतर जे खांग येयल्यान तेंकां भरपूर तुज्या उतराची पीक मेळल्या म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता. आमचो भाव मांगेल तेज्या चेड्याक एक्सिडंट जाला आनी फाल्यां तेजें ऑपरेशन आहा. जेजू तुज्या नांवान हांव तुका उलयलां कित्याक तुज्या नांवान पळय तुवें म्हटलां म्हाज्या नांवान जे तुमी मागता ते तुमकां सगळें मेळटलें. म्हाज्या नांवान मागोंक ना हेज्या पयलीं म्हणून तुमकां मेळोंक ना. जेजू तुज्या नांवान आमी मागता. तुजो आत्मो ह्या डॉक्टरांचेर आसा. जाणवायेचो आत्मो, शाणेपणाचो आत्मो ह्या डॉक्टरांचेर आसा. आनी ह्या डॉक्टरांक तुजे जाणवायेन तुवें म्हणलें आनी तें ऑपरेशन जें करता ह्या ऑपरेशन जेजू ते करिनात पूण तुजो पवित्र आत्मो करता म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता. आमचो भाव सिद्धार्थ दुयेंसान आहा. जेजू तुजें उतर तुवें सगळीं दुयेंसां Psalms 103 म्हणटा की सगळीं दुयेंसां तुवें तुजे कुडीन येल्या आनी तुजें सोंपपण आमकां तुवें दिलां. तुज्या गायांनी हो भाव सिद्धार्थ बरो जालो म्हणून जेजू तुज्या नांवान हांव परगडटा. आनी सगळीं भाव भयणां ह्या वेळार हांगर येयल्या. जेजू तुज्या नांवान तुजें उतर म्हणटा तेंचेर हात दवर आनी तांकां बरेपण मेळटलें. ह्या वेळार जेजू ओत्मीकपणान सगळ्यांचेर हांव तुजो हात दवरता. हो तुजो हात जावन आसा जेजू. पवित्र आत्मा ह्या वेळार तेंचेर आपणाचो उजो देंवयता म्हणून पवित्र आत्म्या तुका आर्ग आनी महिमा दिता. कसले तेंचे कुडीन दुयेंस आसा ह्या वेळार पवित्र आत्म्या तुज्या उज्यान तुवें तें उल्पान उडयलाय म्हणून जेजू तुका हांव आर्ग आनी महिमा दिता. सगळीं दुयेंसां ह्या वेळार जेजू क्रिस्ताच्या कुडीन आसा म्हणून हांव जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता. तुज्या गायांनी जेजू तांकां तुवें पेकोणी दिल्या म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता. ओत्मीक पेकोणी, कुडीची पेकोणी आनी तेंच्या पयशांची पेकोणी तुवें तांकां दिल्या म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता. तुजो फावोर तेंचेर हांव उलयतां. तुजी बेसांवां तेंचेर हांव उलयतां. तुज्या आंच बडये हांव तांकां सोडटां राखपाक आनी सांबाळपाक. तुज्या पवित्र रक्तान जेजू हांव तांकां मागतां. तेंचे पयशे मागता, तेंची गिरेस्तकाय मागता, तेंचे आख्खे कुडीर तुजे पवित्र रक्तान हांव तांकां मागता जेजू. कित्याक तूं तांकां सांबाळटाय, तूं तांकां वाडयताय ओत्मीकपणान म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा. आमी सगळी मागणी करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमीन. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. भाव भयणांनी तुमकां चड आनी चड देव बरें करून इतक्या पावसान पासून तुमी हांगर येयल्यान आनी गॅरंटीन हांव सांगता तुमकां तुमी घरा वयताना तुमी देवाचो मोग अणभवतले आनी घरा जेन्ना वयतले आनी जेन्ना पळयतले तुमी तुमच्या लायफान एक ना एक मिलाप तुमी तुमच्या लायफान पळयतले. प्रेज गॉड.